Start, sister. Sister Janina. Yeah. Start, sister. Yes. होय. बापाचे, पुत्राचे, पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगड्या बाप्पा जेजूच्या नावान पवित्र आत्म्या हे वेळार आम्ही तुझ्या नावान एकठांय जाल्यात ह्या फोरमान. मोगाच्या पवित्र आत्म्या आयचो किरीत दीस जो आम्ही नियाळटा जेजू आमकां सगळ्यांक मरण फावो केले आणि ताचो नियाळ आम्ही आयच्या दिसा सुरवात करता आणि जेजूच्या कोश्टान मरणात आणि पुनर्जीवनपणात आमचे जिवीत आम्ही घेता ताका अनुभवूंक ताचो मोग ओळखून घेवन ताच्या जिवितान आम्ही आसूं ताच्या उतरान आम्ही बांधून आसूं. मोगाच्या बापा ह्या वेळार आम्ही खरोच हो वेळ तुझ्या उतराशी एकठांय जाल्यात. आयच्या दिसा आमकां जी उतराची जाणवाय मेळूंक आमची सगळ्यांची काळजां आम्ही उक्ती केल्या ह्या वेळार खोल ती समजिकाय जाणवाय या तुझ्या उतराची आमकां ती मेळूंक मागता. हे आम्ही मागणे करता जेजू क्रिस्ताचे नावी. Amen. आमेन. Praise God. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, कोणागे testimony आहे बाय? आमगे वेलन्सीगे आहात ते सांग. वेलन्सी उलोपा जाईन ना? Praise Jesus. Praise जाता. Praise God. सांग बाय. आज्ञा जेजू महिमा जेजू. आजकाल तुमचं महिमा जेजू. मुगे न्हू गेलते मंडे हांव बड्डेया गेल्ले रातचे तेन्ना न्हू मुगे बायका की थिंग बड्डेया मुगे बायका की सांडलोली आनी मागीर सगळे सोदताय आमी मागीर मेळोना जाली. मागीर हांव सोमतें येतो म्हळें म्हाका घारा येवपा जाय आसलोलें. मागीर चोवपा गेल्यार की मेळोना. मागीर हांवें न्हू मुगे एकले फ्रेंड म्हजे फाटाफाट येयले कितें जालें काय म्हूण विचारपाक. तेन्ना हांवें तेका सांगलें मुगे की ना म्हूण. आनी मागीर तेन्ना आपणागे मामी धाडली म्हाका मातशा वच म्हूण चोवपा थिंग बायकाको बी पड काय म्हूण. मागीर थिंगाय आसोना. मागीर मुगे घाराको येयले बायक थिंगा दवरला न्ही आनी मागीर दुसरी की आहलोली ती वोसोन हांव घेवन येयलें आनी बायक घेवन येयलें. मागीर हांव रिलॅक्स जालोलें पयलें एक पाटी मुगे घोवागे बॅग मेळ्ळोलें हितू व्हडली वस्त मेळ्ळ्या आनी ती आनी मेळपा नाका म्हूण. मागीर जायते दीस म्हाका मागीर ती कॉल करपा लागोली ती मुगे फ्रेंडा तुगे की मेळ्ळी. हांवें सांगलें मेळटो म्हूण सांगिल्लें केन्ना ती मेळटो म्हणलें. आनी हांव सारकें सुसेगाद रावलें म्हळ्यार एक दिसा न्हू म्हाका मातशें थॉट येवपा लागोलें ह्यान मेळ्ळ्या पुरो आहलो आनी हांवें कोणा सांगोना घारा मिन्स फकत म्हगे फादर इन लॉ खबर आहलोली त्या दिसा हांव पोत्तून येवन गेलो म्हूण. मागीर हांवें चड कोणा सांगोना मुगे हजबंडा बी कोणें म्हणोना. मागीर मातशें मुगे मायंडा थॉट येयलोलें अशें कोन्न आरे तेंग वर्ड यूज केलोलें आतां हितू दीस जाले 4 दीस जाले तूं वर्ड यूज कोरीता बट मातशें हांव हें कोता. Praise God. Praise God. सिस्टर मातशें सॉरी हांव मातशें डिस्टर्बन्स जालो. It's okay. मागीर हांवें मागीर सेम वर्ड यूज केलें ऑल थिंग्स आर हिडन शॅल कम टू द लायट. हें हांव उतो आतां मुगे मायंडा म्हणीत रावलें आनी गॉड इज फेथफूल हेंय म्हणपा लागलें. आनी मागीर फ्रायडे म्हणल्यार मुगे की कोणागे ती बर्थडे आहलो चोय ती मागीर घाराको घेवन येयलें म्हाका खबर ना तेन्ना हांव आसोना. मागीर ती मेळ मुगेली 4 दिसांनी. Praise God. Thank you, Jesus. Jesus Arga. Jesus Praise Moima. God. Jesus Thank you, Dhinvasnechi. Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay. आणि कोण हा कवायकी दिवपा. Praise God. आणि जायचं हाय बाय.
Praise Jesus. कोण हा सांगाय. Praise Jesus. Hello. Lord's na kai. Praise Oy. Jesus. आज recap कोण कोत Fatima? Ephraim sister. Okay, okay. Oh, yeah. Hmm. Ephraim. Praise God. Praise Jesus. Okay, हांव एक दिता टेस्टिमनी. प्रेज Oh, yeah, गॉड. praise God. जेजू आर्गां दिवपा, मोहिमा दिवपा. प्रेज गॉड. आनी Oh, thank you, आमगी Jesus. जी आमी भाव भयण हाय न्हू त्या उतरांतू तेंच पासत जण एकल्या पासत हांव आर्गां दिता कित्याक की जालें हांव मातशें आयतो दीस हांव बरो ना जालें. बरो ना म्हणटा हांव वर्ड यूज कोतालें, रिब्यूक कोतालें, वर्ड यूज कोतालें, बट की जालें सामकें हें जालें, रोडो येवपा लागोलें, मातशें Yes, हें God. जालें, मातशें वीक जालें. आनी हांवें मागीर एक सिस्टर नेटी हांवें फोन केलो. हांवें म्हणलें सिस्टर मातशें मागोता, मातशें जिवा बरें दिसना. हांवें ताका सांगोना कितें जाता. आय डि नॉट टेल एनीथींग, कांय सांगोना ताका, फकत इतकें सांगिल्लें की मातशें प्रे कोता, मातशें जिवा बरें दिसना. एंड शी डीड अ ब्युटिफूल प्रेयर. आनी तेणें म्हाका 2 स्क्रिप्चर दिले. Psalm 46:10 आणि आनीक दिलोलो Isaiah 26 दिस म्हाका that God shall keep me in perfect peace those who trust in him. Praise God. आणि be still and know that I am your God. आणि तेणें म्हाका सांगिल्लें 2 स्क्रिप्चरांचेर मेडिटेट कर म्हणून, बिकॉज वी प्रेड इन टंग्स. आनी आफ्टर दॅट नो जेन्ना तेणें म्हाका ते स्क्रिप्चर दिले, हांवें जेन्ना मेडिटेट करपा लागलें, हांवें एक्सपिरियन्स्ड पीस. इवन आफ्टर ते प्रेयर कोता आसतना म्हाका मातशें कामनस येवपा लागलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. आनी ते 2 स्क्रिप्चरांची हांव रावलें, मेडिटेट केलें. मागीर हांव टिचींग आयकोंक लागलें. आय इमर्स्ड माय सेल्फ सगली टिचींग आयकोन. पवित्र आत्म्यान म्हाका अनबिलीफाचें दिलें, टिचींग दिलें. तें आयकिलें आनी मुगे मोनान ओसोडणी केली. आनी दॅट मोमेंट ग्रॅज्युअली, स्लोली, लिटल बाय लिटल, एज द डे प्रोग्रेस्ड मुगेलो तो पेन हें जालो, इज आउट जालो. आनी म्हाका आय गॉट कंप्लीट हिलींग. Praise God. Thank you, Praise Jesus. God. Thank you, अर्घ दिता Jesus. की ओय Praise God. God. Praise God. एक एक पाट आमी त्या उतरां आसोन एक एक पाट आमी हें जाताय न्हू, मातशें वीक जाताय. बट आमी आतां संवसारी वाटेन हांवें कोणा फोन केलोलो जाल्यार येदो हांव एडमीट आसता. प्रेज गॉड. कित्याक म्हाका सामकी चड हेवी ब्लिडींग जावपा लागलोली. सो ते म्हणजे ती रोखडी म्हणटाय न्हू, कित्याक घाराको रावता, दोतोरा थिंग वच, दोतोरा दाखय एशें को. बट जेन्ना तेणें म्हाका देवा उतर दिलें आनी एनकरेज केलें देवागे उतरान, सो म्हाका हें येयलें, काळजीदारपण येयलें, म्हाका कॉन्फिडन्स येयलो इन द लॉर्ड. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. आनी Thank त्या you, उतराचेर हांव Jesus. रावलें आनी म्हाका कांय, आय कूड डू ऑल माय वर्क. आफ्टर दॅट आय डीड ऑल माय वर्क आनी सगळीं रिलॅक्स रावलें. आनी बाय गॉड्स ग्रेस आय एम एब्सोल्युटली फायन. सो हांव देवा आर्गां दिता, मोहिमा दिता फॉर ऑल दीस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्रायस्ट जे देवा उतरान हाय एकमेका Praise God. Praise God. सपोर्ट कोताय. Beautiful testimony. Jesus. ओय, Yes. सो जेजू आर्गां, जेजू मोहिमा, Yes. जेजू दिनवास. प्रेज गॉड. Praise God. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Praise Jesus. आनी आनीक म्हळ्यार मुगे जेन्ना घराको फोन केलोलो, जेन्ना म्हाका मातशें रडपा येयलें, म्हणजे ती पयस हाय न्हू. सो म्हाका भयण म्हणटाली यो म्हूण, आपूण घोवा धाडटा तुका व्हरपा. हांवें म्हणलें ना, बिकॉज आय न्यू दॅट माय आय एम कंप्लिटली हील्ड. बट कितें जाता, मातशें कोण भोगली नाय म्हणटरी मातशें हें जाता न्हू, दूख जाता. Yeah. Praise God. ऑल ग्लोरी टू गॉड. थँक यू All जीसस. glory to God. Yes. And the word of God comforts us, strengthens us. येस, प्रेज Like, गॉड. yes. Like we were learning yesterday, Isaiah 41:10. Do not fear. I am with you. Do not be dismayed. I'm your God. I will strengthen you and uphold you with my righteous right hand. And sarke hore Fatima, praise Jesus. I'm a word asun pasunami ek pati. We waver, we fall short. Isn't it? Yes, we do, sister. हांव जायत Yes. पाट जाता, म्हणजे स्ट्रॉंग रावता, बट एक पाट कितें जाता, सगळे सायडीन मातशें हें जाता न्ही. बट म्हाका होली स्पिरिटान तेगे नांव दिलें, म्हणजे तूं तेका फोन कर. आनी प्रेज गॉड, विदिन 2-3 rings she picked up my call. Praise God. Yes. So thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Ani kon ha? जेजू कारगा, जेजू कारगा. I lo amge Samsung. Brother, you got okay connected. Yes. Praise God. Ani kon ha? Hello?
Hello. मातशी लॉजो नाकात भाव भयणी होय, लॉज नाही ती, लॉज. लॉजची गरज ना फक्त देवाक मोहिमान वाखाण बी दिवपाचो पळय आमचो प्रेगादोर पासून येयलो प्रेगादोर कॉमेस करचे पयलीं मातशी तुमी गोवायकी दियात मातशे प्रेगादोराक कशे मातसो फुलोवंक जाय ताका एनकरेज दिवंक जाय आनी आयज हांव जाणो की आख्खो गाल्फ आयकोता आख्खो गाल्फ कतार बारेन दुबय कुवेट साऊदी आयज सगळे आपले कान घेऊन आयकतात आम्ही सगळी आता अशी रेडी राहूया जेजू कारगा जेजू कारगा. Praise God. सिस्टर मुगे आनी एक टेस्टमनी आसलेली. अरे सांग गो बाबा. मुगे न्हू गॉड शेल मुगे भयणीगे चेडो मुगे गॉड शेल तो बरो नासलोलो जाय दीस तेका जोर येतालो आनी थंडी जाली आनी सारको हेळना बी जालो. सो हांवें मुगे न्हू भयणी सांगलें मातशें हें तूं कांय उलय नाका देव तेका बरो करतलो डॉक्टरागे व्हरपा जाय जाल्यार तेका व्हर म्हूण सांगलें तेणें डॉक्टरागे वयलो मागीर तरी पूण तेका पोत्तून एक दिसा बरो जालो आनी पोत्तून तेका जोर येवपा लागलो आनी सारको हेळना जालो आनी सारको कांय कोना जालो फकत घेवन रावपा लावपा लागलो मागीर तेका हांवें न्हू टिचींग धाडलें तें भयण एफ्रेमान दिलो चोय तें हांवें टिचींग धाडलें आनी तेका सांगलें तूं आनी कांय करनाका तूं फकत तें टिचींग आयकोत राव म्हूण सांगलें. Praise God. सो तें टिचींग तें आयकोत रावलें मागीर आयज तेणें म्हाका कॉल केलें बाब बरो आहा म्हूण आर्गा जेजू. Hallelujah. Thank you, Jesus. जेजू कारगा. बाबागे जोर बी सगलो गेलो आनी तो आयज बरो आहा आनी सारको हेळटा बी सगलें करता. Jesus. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. आणि कोण हा? हॅलो, कोण पण आहा? Praise Jesus. ओगी रावताय कोण उलयना अविला रिचिदा मोनिका कॅरी हॅलो काय ना Praise Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, रिकॅप दीत म्हणल्यार चिंता आहे मातशें आनी हा जाल्यार ओके हांव एक सांगता हा सांग, थँक्यू sister. जीसस पयर हांव गेले त्या विकान आमगे पयस कजनाचें वेडिंग आसलेलें आनी हांव वेडिंगाक गेलें सो सगळीं आमी एक कडेन बसलो आसलेलीं आनी मुगेले सिस्टर इन लॉची कजन आपल्यागे एक भुरग्याक घेवन बसून आसलेली म्हणटकीर हांवें भुरग्याक केन्ना पळोवंक ना म्हणटा हांवें मुगे सिस्टर इन लॉ कडेन विचारलें तो भुरगो कोण काय म्हणून ते म्हणाले अमक्या गेलो भुरगो तेणी म्हणूंक लागलो ते म्हणूंक लागलो तो उलयना हय म्हणलें उलयन म्हणटरी कितें म्हाका सांगो अशें लागलें आनी हांव गेलें तेजे फुड्यान तेजे आवयचे बोले गेलें आनी त्या भुरग्याक जाप केली आनी ती तकलेर असो हांवें हात धरलो आनी तो मोबायल घेवन हें वता म्हणटकूच हांवें मागीर मातशें वखदां हांवें तें म्हाका विचारूंक लागलें हांवें तेका विचारलें तो बाप तुजो वय म्हणूंक लागलो म्हाका खबर आसलेली की तेंगे भुरगीं ना पूण तेणी ह्या भुरग्या ल्हान 3 म्हयन्याचो आसतना पोसलोलो ह्या भुरग्याक तेणी तेंगे भुरगीं ना म्हणून म्हणटकूच म्हाका कितें अशें करून थॉट अशें येयलें एकूच्यान नंबर घेयला म्हणलें मारिया म्हाका तुजो नंबर दिता म्हणलें मोबायल हांव मागीर म्हणलें तूं कोणें उलयता वय 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 म्हणूंक लागलें म्हाका रोखडो फोन नंबर दिलो मागीर हांव गेलें येयलिंगार आमगे वेडिंग केलें आनी हांव येयलें 2 दिसान हांवें तेका फोन केलो तुगे बाबा लागलो ते म्हणूंक लागलें बाब उलयना हय म्हणलें म्हणटरी हांव आनीक जेसायलम सिस्टरी घेवन गेलें तेगे घरा कडेन कालचे दिसा आनी आमी प्रे केलें आनी तांकां सांगलें देवाचें उतर कशें तें देवाचें उतर कशें आमी जाण जावपाची उतराची समजीकाय दिली तांकां आनी ती एग्री जाली आनी तो भुरगो चोय जाल्यार ऑटिझम हितूंतलो मागीर हांवें म्हाका आनी कोणें ब्रदर अमलाचो कॉन्टेक्ट नंबर दिलो आनी हांवें ब्रदर अमला फोन केलो आनी मेसेज धाडली भुरगो अमको हेजो 8 वर्सांचो ताका मातशी तांकां पेरंट्सां मातशी देवाची उतराची हें दी आनी ताका भुरग्या
प्रेयर कशें करपाचें तांकां कळय म्हणून हांव म्हणून लागलो. सो आमी दोगांय गेलीं आनी तांकां उतर दिलें देवाचें हो भुरगो जेजूच्या नांवान बरो जालो म्हणून. ती फॉलो अप करतलीं ब्रदर आम्हाला. Praise Praise God. Jesus. Thank you, Jesus. Praise God, sister. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jonina. आणि कोण हा? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alright, so recap करूया तर चला. कोण चिंतित म्हणल्या recap करूया. स्टार्ट करू सिस्टर. होय बाबा. ओके, प्रेज गॉड. जेसू कारका. गेल्या बुधवाराक ब्रदर सुकुरान आमकां देवाच्या उतराची समजणी दिली आणि ताचो विशय जावन आसलो देवाचे उतर आमकां नितळ कोत्ता. जोआचो 3रो आवेस्पोर वळ 14 ते 16. जसो मोइजेसान अरण्यात सोरोप उबारलो तसोच देव मनशाच्या पुताक उबारतलो. अशें पुताचेर भावात तेवतल्या सोमेस्तांक सासणीक जिवीत मेळचें म्हूण देवाची येवजण. खरेंच ताचेर भावात ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. मोगाच्यानो देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर आमा सोमेस्ता खातीर पुंपून दिलो. आदल्या काळार मेंढऱ्याचे बलिदान करताले पूण देवान नव्या करारांत देवान आमचे पासत आपल्या पुताचे बलिदान केले. हाचे वरवीं देवान आमकां दाखयले तो आमचो कितलो मोग करता तो. जेजून आमच्या पातका पासत आमची सोडवण करूंक आपले रगत वारयले. जायते पावटी आमी म्हणटा आमचे एकलेच भुरगे देवाच्या मळ्यांत वावर करूंक पाद्री व माद्री जावंक आमी आडकोळी हाडटा. पूण केन्ना तरी आमी चिंता व नियाळटा काय देवान आपलो एकलोच उपुरबायेचो पूत जावन आमचे पासत ओंपून दिलो. जायते पावटी आमचेर कोश्ट येतकच आमी देवाचेर शीण कोत्ता. देवान हे कोश्ट म्हजेर कित्याक धाडले? पूण केन्ना तरी आमी जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ कोत्ता काय जेजू आमचे पासत खुर्सार मेलो आनी ताणें आमचे पासत कोश्ट वळवळे सोंसले. हे आमी केन्ना तरी आमी नियाळटा काय जेजूचे कुडीचे एका गायांतल्यान ताचे रगत व्हांवताले. आयज आमकां एक गावो जाय जाल्यार आमी आवयस म्हणटा. देवाचे उतर जोआचो पयलो आवेस्पोर वळ 1 ते 2. अरंबाक सगळे रुजने आदी सोबत आसलो आनी सोबत देवा सोबे आसलो आनी सोबत देव जावन आसलो. देवान हे उतर आमकां सुकल्यांक दिला. जेन्ना आमी आमच्या तोंडांतल्यान वायट उतरां आमी उलयता तेन्ना जेजूच्या काळजाक आमी गाये घालता. आमी आमच्या तोंडांत देवाचें उतर वाचता. तें उतर आमच्या तोंडांतल्यान आमी उच्चारता आनी तेच तोंडान जेजू लागीं आमी मागणी करता. आनीक तेच तोंडांतल्यान आमी दुसऱ्याकूय वायट उतरां आमी दुखयता. उतरांनी आमी दुखयता. जेन्ना जेजूक आमी दुखयता ताचेर आमी गाये घालता. जे भाशेन गायांचेर मीठ घाल्या उपरांत तो घावो जळटा तेच भाशेन आमी दुसऱ्याक वायट उतरांनी उलयता तेन्ना जेजूक आमी दुखयता. जेजूक आमी अपमान करता. आमी आमच्या बापा मागणे जायते पावटी म्हणटा पूण ह्या मागण्यांत आमी कितें म्हणटा ते आमी नको. म्हणजे
त्या उतराची आमकां जायते फावटी आमकां समजणी आमी नको जाता. आमी सदांच उलोवचे आदी आमच्या उतराची आमी चोत्राय दवरूंक गरज. म्हणणेचें पुस्तक 28:18-20. तुमी कितें उलयतात ताचे वेल्यान तुका जिवीत व मरण फावो जाता. म्हणटोच तुज्या उतराचो परिणाम तुवें मानून घेवंक जाय. आमी देवाचें उतर दिसपटी आमच्या मनात घोळूंक गरज. तें उतर आमी नियाळूंक गरज. त्या उतराचेर आमी नियाळ करूंक गरज. कितेंय आमी आमच्या तोंडान वायट उलयले जेजूच्या नांवान आमी तें उतर कॅन्सल करूंक गरज. जेजू लागीं हांवें खालतीकायेन बोगसोणें मागूंक गरज. सायबा, हांव चुकलो, म्हाका बोगोस. जे आमी कितें उलयता त्या उतरा वरवीं आमकां जिवीत व मरण फावो जाता. ब्रादरान जेजू कुर्साचेर मोडटा ती इमाज दाखयली आनी सांगले जेजू एकदां कुर्साचेर मेलो, पूण आमी आमच्या वायट उतरा वरवीं आमच्या वायट कोदना वरवीं जेजूक आमी पोत्तून गावे घालता, पोत्तून ताका आमी कुर्सार केळायता. जे भाशेन एक कुर्साचे इमाजीक धूल बसोना जावपाक ताणें कवर घातला, तशेंच आमी आमच्या आत्म्याक आमी वायट भितर सरोना जावंक आमी देवाचे उतराचे आमी कवर घालूंक गरज. जायते फावटी आमी मागता तेन्ना आमकां मेळना जातूच आमी निराशी जाता. आमकां कित्याक मेळना? आमी मागचे आदींच देव जाणा आमकां कितें वायट आनी कितें बरें तें. जेजूक सगळें ताबे आसा. हांव आवयच्या कुसव्याक जल्मुचे आदीं देवान म्हजें आख्खेंच जिवीत बरोवन दवरलेलें आसा. आमी देवा लागीं मागच्या आदींच आमी वायट उलयलां तें आमी पयलें बोगसोणें आमी मागूंक गरज. बोगसोणें मागूंक तितलें सोंपें न्हय, पूण आमी पवित्र आत्म्या लागीं बळ आमी आदार मागूंक गरज. ब्रादरान आपली गोवायकी सांगली. जेन्ना ताणें आपले सासूमाय लागीं बोगसोणें मागलें, ताच्या जिवितान जायतीं बरेपणां ताका मेळूंक लागलीं. फकत बोगसोणेंच मागलें म्हूण जायना. आमच्या जिविताची आमी नवसोनी करूंक गरज. आमच्या जिवितांतलें वायट आमी काडूंक गरज. आमी तर आमचें जिवीत बदलिना जाल्यार आमची कांयच वाडाय जावची ना. आमकां दोन रस्ते आसात, बरें व वायट. आमी बरो तो रस्तो विचून काडूंक गरज. दुसऱ्यांक सदांच आमी बरें करूंक वावरुया. देवाचें उतर आमी दिसपटी आमी वाचुया. सगळे जाबाब ह्या पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटात. देव आमच्या जिवितांत दिसपटी जायत्यो मिलाग्री व चोरया तो कोत्ता, पूण त्यो आमकां दिश्टी पडना. जुआचो 14:20-26. पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळ तुमच्या मनांत हाडटलो. पवित्र आत्म्या लागीं आमी दिसपटी उलोवंक गरज. पवित्र आत्म्याचो आदार आमी दिसपटी मागूंक गरज. पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागूंक गरज. शिकय म्हूण आमकां देवाचें उतर. देवान आमकां सगळें करून दवरलां. देवाची बुफे आमकां तयार आसा, पूण आमी फकत तें जेवण वचून घेवंक गरज. जेवण घेनासतना तर म्हाका भूक लागल्या म्हटल्यार कांयच बरेंपण आमकां मेळचें ना. मोगाच्यानो, दिसपटी आमी देवाचें उतर आमच्या तोंडान आमी उच्चारुया. जेन्ना हांव हें देवाचें उतर दिसपटी गिळटा तेन्ना आमच्या जिवितांत जायती वाडाय जाता. देवा कारका.
Deva Jesu Karga. Gargan, Dio Bore Karga. Karga. Praise God. Argan. Bरे केले Ephraim. Praise God. Sudod Utrani Somji काय दिली? Jesu Karga. Deva Karga. Praise God. It's all by Fatima. Over to you. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesu Jesus. Karga. Jesu Karga. Let me pray. Let's pray. Praise God. Heavenly Father, as we open the Word of God, Lord, today, help us, Lord, to open our eyes to the Word of God, which the Holy Spirit is going to speak through me, Lord Jesus. Help us, Lord, to act, receive, and share the Word, Lord Jesus, and to be witnesses for your kingdom. Bless everyone here, Lord, and take over, Holy Spirit, as it's you who's going to speak through me. Let all of us be blessed and help us to receive it. The word, whatever you're going to teach us in today's teachings. In the mighty name of Jesus, I pray. I pray and ask. Amen. 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 Jesu Gargan. First of all, हांव देवा आर्गान दिता म्हाका देवान असो एक दिल म्हूण आयज Argan Jesus. बरें करपाक. And thank you, Sister Maria, for giving me this opportunity. Praise Jesus. Thank you, Jesus, Baba. So today I'm share kota the power of thanksgiving. I don't know what is power konkanin kitto, but Sister Fatima mak saying Thanksgiving means Dhinvasnechi. Xokti. Power Power means म्हटलं Xokti. की नाही? Xokti. Yeah. Xokti, Dhinvasnechi. So this will be my topic today. And let's go to Psalm 92, 1-2. Stotra. Fatima, tu gata? ना ते adlu korar जायना sister. Praise God. Fatima, Psalms biste na? watch by. Fatima, I think Psalms are anu teje. Psalms na? ना Psalms ना. वाचू? Okay, fine. मुझो पहिलो 92 मुगो. One ani. Just stotra aspas hai mugo. Povit pustak they na. can't. No, they can't share the Old Testament. adlu korar. Okay, fine. Yeah. Yeah. But now, sister, that PDF is come of Povit pustak. Yeah. So we can do that with that. I will share with her afterwards. Praise Jesus. Watch by. Sorvesporak Dhinvasum fawo. Kinnuryo वाजोन तुझ्या नावाची कीर्ती गाजोंक फावो. बो वर्त्या देवा. Please, just take a minute. I'll go time because I have to say that. Okay. English in Kela, English in Kutano. Good. So, Baba Bhoinino, आम्ही एक पाटी जायते दुकान कोस्टान वयताय. जायत मातशी सफरिंग्स. कोण कोणाक फिनान्शियल लॅक आसता. कोणाक बोरना आसताय. तरी आम्ही आमगे हार्ट इज इन आमगे काळीज जायत दुकान बोल्लो आसता. आनी कोण आमगे दूख कित्ते. आनी पूण वेरी फॅक्ट आसता. बट द वेरी फॅक्ट इज वॉट आम्ही इतले दूख कोश भोगून पासून the fact is we are still breathing and alive, and that is all. Te ekuch ami uskar getay to ek disa sokana muton jivot asayti jivit asayti ek dewa gele only deni. Am I right? Kitya khanmala te jivitak ami utonut sodan dewa kami arg dipa jay. No matter am keso kosh dogda hoitay, we all suffer. It is a day-to-day trial, because in the Bible it is said, without
trials and tribulations, there's no Christian, nobody. Everybody has a cross to go through. Soglani ami to furis dilala asa devan Jesu. To ami amgelo furis ami bawatan gain solo zaya. Of course, ami ek party weak pot myself. Zahid party I fall. I really fall. Ani my potun utata. Like I have gone through a lot sometimes. And then ek party I give up. Ek part itu muge dode rehta ki muge give up zapawaita. Like last month, I Fatima message gailuli. Fatima mag tu call up jai. Please mak masha muge phone call kore kare amur. I was going through a lot, but then I took Isaiah 26:3, which says, "You will keep me in perfect peace." And I was Sister Jocelyn Angeli meditation where I was listening to her preaching. And I Brother Vincent Ale preaching I forgot the topic, which really touched me. Out there, brother Aikile and Magia Jocelyn on meditation. So 10 meditation एक बरे example दिले की आम्ही कोण आमगेच भुरगी कितकोताय थिंगो आमगे गोवान आम कितें मुळोते आम आखो दीस न्हू आम होर्स बो देखू ते चितीत आसता हांव होय मुगे गोवामायन म्हाका उमके वर्सा उमकी दिसा उमकी मुळोले आमगे गोवान म्हाका उडोवते ना हांवें कित मुळोलें तेन म्हाका एशें मुळोलें मुगे भुरग्यान म्हाका एशें मुळोलें सो हें आमी कोताय every time when आमी आमगे कुजना काम कोताय आसतली maybe we are even praying, but the cassette ki jata amge moti record plays ait rauta because you are tu kite tu gele mon kitya che je kite tu ten mulo teje ten ma kesh mulole pun tu ge mon jawan tu randita pun tu gele mon ek asata so ten ma ka teje te mulole. This is called meditation. I am really telling you all, I was saying, I was confessing, I confess kotale scripture kittu party, but meditation kitte sarka meaning I really didn't know. But when she told me this, when I understood from her, I said, wow, this is how it is done. So it is very easy for me. I, Maka Ugras Nalolo, I knew this perfect peace because ek part Aliston, he had preached and I had done the recap for that. So Maka Ugras elote scripture also. And I just said, Holy Spirit just reminded me of that scripture where it is. I thought scripture gelo and I thought Munitra ole. And I was completely done. I was in peace. I forgot everything. Every pain, what I was going through, it vanished like anything within a flick of a finger. God. Thank you, Praise Jesus. God. So, how tum kaisa go sodita? Jedna ami e uttor devache gain te ami amge life aputay. Huichi ek scripture. It's not necessary, to inda ponder party. Am ek panda tinshi part mode, chamber part mode. No, brothers and sisters. Ek scripture. Ami bawartan. This scripture. तुगे बावाटान कारसा होलाय son sorry am देवा उल मालोनु yes तो आयकोता आणि तो आयकॉन आमगे मागणे आयकॉन तो आमगे सगळे सारखे कोता पण आमका कित दिसता आवय it was for me I'm telling my case okay हांव मुगे experience आणि मुगे testimonies दिता जो what I am going through my trials so ek party maksota, that I am lacking something. Ek part maksota, sarki rozar ko nastole. Maybe I am not standing right with God. The enemy puts all these things in your mind. Sister Maria told me, Moga tu preaching Korea, 15th 22nd. I take it. No, 2015th magdinaka. I took the latest date. You know why? The moment she told that, no, that enemy brought that fear in me. Because 1 month when I was in Goa, I was sick and I went through a lot of problems in Goa. So I was not much in the word because when I was sick, I really was not into the words. And I didn't read much of the word of God. So that time the enemy, he plays with your mind. He tries to do his best to,
make you wonder, ingson tinga tukta on, to tuk sarko khabar koro sodita with that depression. And makit pura lagalo muge moti ka tu ani only rosa devage uttor sango so sodita tu kozata you're. He started telling me all these things. You cannot do it, Fatima. To cancel code. Even today morning, I wanted to tell sister. I wrote and I deleted the message. That I cannot do, sister. Aj muka zaina muge BP samki chod chodya. Aina musango sister aj message gailoli. But then I said no. I said I will never give way to this enemy who wants to do that, no matter what I am going through. I mule our word kotole, and I sat down last night. I took the word, I wrote everything, and then I was ready for the word of God. And I said, I used to get these preaching korpa. So I told her, sister Azana, and I know the Holy Spirit is talking through me, and it's not my work. All work is His. Only the thing is, I have to study the word. If I thought they study ko na, it's no use. Beste to sangote ulay line makto te hoboru na kit chikoite, then it is not worth it. I have to tell you what I have to implement on myself first. Then I can tell you all about it and share it with you all. All praise to God. I was into all this mess. And then I took the word of God. I am crucified. Galatians 2:20. I started saying this. I am crucified with Christ. Nevertheless, Fatima. Bye, Fatima. Excuse me. काय बरी आमची क्लास आमची भाषेन क्लास पळय आमकां कितलें शिकोंक मेवता. देवाचें उतर मागीर फाती जाता कितलें नोय शिकता. Praise God. How आता जियेता तो हांव न्हय तर क्रिस्त मोजे ताई जियेता. मोज्या ओसोक्त मनशा सोयबांत हांव आतां जियेता तें जिवीत. मोजो मोग केला आनी मोजे खातीर आपणाकूच समर्पण दिला त्या देवाच्या पुताचेर बावाट दवरून हांव जियेता. So, ही scripture हांव म्हूण meditate करीत रावलें, even in my sleep. And you know, sister, the best thing what God showed me in my dream was, I was preaching. I saw myself preaching. Share kotale deage uto. Ani maktinga kon mule. Tu ani share kota. You know what I said in my dream? I think sangile. I'll kesle zao. I kitten kelzait muge past life might be filthiest life. But I said, Poon, Devan maka vitsun kala en korpak. Jesu karga. Wow, praise God. He picked me from that miry clay. Then maka te chikda tu kan. He made me sit on that rock. That Hallelujah. rock is my. Thank you, Jesus. Amen. Who thought that I am worthy to do this for His kingdom? Wow. And this is my prayer always. Jesu, tu maka tu gay tu uzar kor mundi kingdom. I have lived enough for myself, for my family, for everyone, Lord. But now I want to be used for your kingdom. And I was so happy when I got up in the morning. I told Deva arg ditale kita devan maka in sapon I soil dekun. And I'm like, wow, kai was sapon Jason Mark dile. So with all these things, muge ek sangne tumka soglan. No matter I'm kitu trasa hoita. Kitu amge experience bad, good, ugly. But we should ami opportunity give us a utu sogle kama. Ite white sata.
फकत जेजू आर्गां दिवपाक. तुम्ही जाणा भाव भयणांनो, आर्गां दिवप आनी देवागे दिनवासनी करप म्हणजे only weapon to fight in the spiritual. Brother, what is spiritual? It's a spiritual weapon, not in the natural. Othmic weapon છે. ઓત્મિક એ હથિયાર ઓત્મિક હથિયાર othmic हत्यार जे आम्ही आमगे मनासन जेन्ना हो enemy, you know, आम कित कोताय, आम देवाक हे 2 आर्ग दिताय, आमक देवान कितें दिले, आमक आत म्हण आमक पगार चडे, we praise God. Okay, आमगे कोण बरो, आमगे कोणागे भुरगीं जावपा आहले, she delivered, we praise God. These are all our emotional thanksgiving to God. Am I right? But this same thanksgiving is same दिनवासनी ही एक हत्यार, दिनवासनीचे हत्यार देवा गेले आमकां देवचरा कोणे झगडपाक. With our thoughts, you know, देव कित कोता सगळे आम कित जाता, आवय आमचे कितू त्रास येताय, कितकोन हे वयतले. You know, when I went to Goa, आतां हांव मुगे टेस्टिमनी सांगता, हांव जेन्ना गोंय गेलोले, हांव वयत तेदू सोन बरो नाहलें, वयत तेदू सू बरो ना जालें. Although, of course, I rebuked everything, the pain. I spoke to Fatima, we prayed, we made an agreement, prayer. But you know, sometimes we go through the trial. You go through that valley of pain, because through that valley, you know, we आमकां न्हू ते हितूंतल्यान वयतो ना, आमकां कळना आमकां कित जाते आनी आमकां कित दिसता, आवय देव ना आसतलो, देवान म्हाका सोडलें म्हूण. बट यू नो, तुम जाणाय कित्या तो आमचे रस्त्यान वता तो राम कांट्यांचो मारोग, कांटे वयर सकयल फोंड आनी कितें सगळें आमगे मुखार येता. आम ते हातरां आडोन पडटाय, पोत्तून उठटाय आनी हूंय गोली पडटाय. बट यू नो वॉट, हे सगळे हितूंक हे अपसोयगांक आमकां देव जायते शिकयता. For my case, you know what? हांव हे पाटी गेलें. I had no time even to go to Marga market. इतू हांव बरो ना जालें आनी मागीर कितें जालें, म्हाका 2 गाडी आहाय पूण चलोवपाक एक देखून ड्रायव्हर ना. What I want to tell you through this, you know what, brothers and sisters, आम कित कोताय, आमी धांवताय जोडपाक सगळे घरांतू सगळे न्हू जायते आमकां आमगे काळजा पड बरोबर दिसता त्यो वस्तू हाडपाक. Whatever pleases our flesh, you know, the lust of flesh, that greed what we have. अरे मुखार मुगे बाबा ती गाडी गेली न्हू, ही हांवें म्हाका घेयली. बट यू नो वॉट, त्यो गाडी घेवन कसो फायदो जालो म्हाका. जेन्ना म्हाका हॉस्पिटलां वचूंक जाय, मुको गाडी कोण मुगे गाडी आहा ती आहा थिंग उबी, मुको चलोवपाक जायना, म्हाका ड्रायव्हर ना to take me around. What is that use of that materialistic thing? This is what God taught me through this journey of mine, and I thank God for that. I really thank God for that, because before I didn't know about it. I was thinking, मुगे 2 गाडी आहाय, म्हाका आनी किसो problem आहा. No, brothers and sisters, आमकां मिलियन आसतले आमगे बोर्सांत, बट जेन्ना आमकां गरज तेन्ना आमकां तो ते मोडू मेळनाय आनी ते मोड आमकां तो तेस केसलो फायदो ना. ते मिलियन, it is like garbage, like how Saint Paul said, I consider everything garbage. He said all these things are garbage for him, but to live in Christ is eternal life. And it is so true. This is what that journey of 1 month, although I suffered, my mother was not well, I went through so many ups and downs, but then I give all glory. हांव देवा आर्ग दिता हे रस्त्यान तेण म्हाका तेण शिकयलें म्हूण की सगळें आसून पासून तूं कोणें कांय ना, तूं भिकारी. So we come with nothing and we go with nothing. So आमी accumulate कोण पयशां लागोन चिंतप, आवय मुगे बँकां एक पयस ना, हांव कित कोतोलें. To hell with it. आतां हांव ते चिंतपाचें सोडा. पयशे आहाय पयशे नाय. I know one thing, my God is going to supply, he's supplying all my needs. I say always, I say this word now. My God is supplying all my needs according to his riches in glory through Christ Jesus. Amen. So, Amen. I know that he is my provider, and my plate, I will not lack any good thing.
Maybe today I want to eat tandoori. He will provide. I have nothing to worry because I know. तेन सांगिला तो दितो म्हूण तर हांवें कितें वरी करूंक जाय मुगे काम डिसेंबराक आमकां सांगलोलें डिसेंबराक काम काबार जातो म्हूण आमगे कंपनी स्प्लीट जातो म्हूण I was पयलीं हांवें वरी गेली हांवें घराको बाबा सांगलें चोय आतां मुगे काम गेलें म्हाका मुगे कांय ना हांव नोणा कितें जाता तें तुम कितें बूक कोराय बट then I told God that you gave me a word that you will never leave me, Deuteronomy 31:8, that you will never leave me nor forsake me. So why should I get scared? I came back in Jan. Till date, I am working in my company. All praise Amen. to God. Hallelujah. And how Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. bless kota. Brother Raymond and mak sanglale, who is in our JCILM. To mak manala, sister, tu hakot bless ko tuge company owners आणि मूड की तुगे company already आज चलत तेशी चलत ते भाव सगळे एक झाले they are not going to this thing split आणि हांव तेच मुटा and I know my God is in control. He's sitting on the throne on top. He's a miracle working God. So जेन्ना मुगे देव मागता न्हू सो हांव सगळ्यां करूं तो शकता बस आमकां कितें जाय बाब भयणीनो फकत इदोसो भावाड तरी हांव फकत तुमकां सांगो सोदिता बिकॉज I don't want to stretch it long. I wanted to tell sister हांव थोडोसो गो उलयतलें आनी हांव बंद कोता but thank you Holy Spirit. It's him who's going to speak. So the thing is हांव तुमकां सांगो सोदिता आर्गां धिनवासने एक हथियार एकदम कडक हथियार एस्तेसो हथियार न्हू यू नो प्रेज एंड वर्शिपाचे पड जाता न्हू ते कित्याचे जायना मुगेली माय बेडीचे पळोवली बॉम्बे गोंया 2019 सिरियस आहलोली आनी कूक नाहलोली आलना दोलना आहलोली माशेनान म्हाका फोन करून सांगिल्लें बाये माय आलना दोलना ग्रेस कार्डियक आहलोली माय इन्फेक्शन जावन तूं यो हालमाय तूं आमकां म्हणटलें तुवें सांगोकू ना माय हें जाली तूं येयल ना आपणा सांगो ना माय तूं सिरियस आसतना तूं आमकां येवन जगोटलें सो तूं कितें कोत्तें तूं चींत यू नो हांवें कितें केलें तें हांवें मुगेलो रूम बंद केलो बेडरूम आनी हांवें प्रेज एंड वर्शीप केलें गायलें एंड यू नो हांवें कितें केलें तें जाणाय हांवें प्रोस्ट्रेटेड हांव जमनी न्हिदोलें आनी हांव देवा कडेन म्हागो आर्ग दिवपा लागोलें मायक लागून आनी हांवें देवाक फकत एक उतर सांगलें जेजू तुवें म्हाका मायक ह्या संवसारांत दिलोली तुज्या जाग्याचेर मूज मोग करपाक तूं स्वर्गा संवसारांत आसा तूं मूज मोग चड कोता म्हायच्यान आनी ह्या संवसारांत तुवें म्हाका तो एंजल दिल्लो मूज मोग करपाक आनी तुवें म्हाका सांगलोलें तूं तेये सारको कुयदाक घे तेये मोग कर जो हांव कोता आनी तुका तो दिसता तेये म्हजे बरें दवरपाक जाल्यार जेजू तुगे खुशी नाजाल्यार जोरी तर मुगे मायगेलो वेल तुका जाय तेशें दुनिया not my will but yours will be done in her life. I prayed this and I believed God is going to work wonders. 1 hour I prostrated हांव रोजार करीत रावलें praise God morning हांव उठोलें आनी हांव ते दीस गोंय पावलें सकाळ फुडें आनी तूं जाणा मुगे माय उठोन बसोन हांव तेश बसोन मायचे बरें आहा माय मुगे सारकी उलयता सो this is हे मुगे एक्सपिरियन्स प्रेज एंड वर्शिपाचे हांवें म्हजी मायक उठोन बसोन उलोवपा लागोल तें चोयलें only with my 1 hour worship. So just imagine if we are going through many I'm all donger amuna tumka problems nahi म्हूण तूं जाणा financial problem आसताय and I know at this moment जायते लोक suffer जाता but you know brothers and sisters तुमी फकत जेजू देवागे उतर घेयाय एक उतर घेयाय तेचे तुम मेडिटेट करीत रावाय मेडिटेट को ते मोती तुमगेले तुम काज कुजना काम कर I don't do it तू नावो वस but ती वस तुगे तकली तू चलोयत राव you don't have to utter it तू तुगे मोती चित आतां हांव तुम कितें म्हणलें नाकालोलें तूं चित्तलें न्हू आतां हांवें तुम कितें सांगिल्लें देखून ओके which touched your heart गडे कोणा बॉडी सदा कोणा बॉडी सदा ती कितें म्हणटली फातिमा आज मुखे सांगलोलें am I right तुम चित्तली न्हू अरे आज फातिमान हें सांगलोलें
ब्रादरान सारकें. तेशमू सांगलोलें आम ते चित्ताय. सो ते जाग्याचेर we can take the word of God, which is so precious. It is more precious than gold and silver, this word of God, you know, and it is so precious to us because one word of God can change our life. And this circle because he can turn our lives around within a moment. Within a moment, he can turn our lives around. So with that faith, our present situations, kiti aso, God Dev kit kota, amk shape kota, to amk mold kota, goat kota, the situation and on. To kita kote to fulfill our destiny. For what? To amgele so kiti motai destiny mulale amgele jivita sogle borpon arpa. तो ये सगळे हितून आमकां तो आमकां मोल्ड आनी शेप कोता. Let's take 1 Thessalonians 5:18. Praise Jesus. 1 Thessalonians 5:18. आणि खंयचेय परिस्थितीन आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवे अशें करून तुमी देवाची खुशी पाळटात. आणि खंयचेय परिस्थितींत आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवे अशें करून तुमी देवाची खोशी पाळटात. In English it says, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Now, what is the will of God? देवागे कितें कशी आमकां आमगे जिवितांक देव कित म्हणटा तुमी कित करूं जाय म्हणून सगळे परिस्थितीक देव म्हणटा तुमी Sant Paul सांगता, the apostle Paul is telling us in everything he's telling give thanks. So हिंगा आमगे कोंकणीन म्हणटा इन आनी खंयचेय परिस्थितींत देवाक आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवे अशें करून तुमी देवाची खोशी पाळटात. Now, how do we give thanks to God when things don't? तुम कित म्हणटली आम कितकोन देवा अर्घ दितोली, आमचे हितू दोंगोर येयले आसतना, हितू त्रास पडले आसतना, तूं म्हणटली तूं बरें मुगो आमकां म्हणटा देवा अर्घ दी. कोणालो somebody has lost their loved one, कोणागेले घरां कोण भायर पडला, कोणागेले बिझनेसू आख्खे लॉसान गेला, कोणागे आनी कित जाला. You know, we have different types of problems in our lives. Some are going to financial life, some are going through pain, some are going through different types of sicknesses, disease, because they don't know the word of God. Some people are going through losses in financial, wherever they have invested. Then business पयशे गायलो ते लॉसान गेले आनी कोणागेले सगळे आख्खे गिरेस्त काबार जाता. कित्याक अर्दो जाण आमी डिसिजन्स देवाको हिचान घेयनाय, आमगे हुशेन घेताय, आमकां जाय तेश कोन. यु नो आमगेले धर्म एशको जाते, आम देवाको कितें मुखार काडय, तूं दुसरी धर्माचो याय, ती सदां आपल्यागे तेंगे कितें जावं ते कसलें जावं, पूण तेंगे धर्मा ती कित कोताय, आमगे देवा पयलीं सांगतली चोयतली. आमगे क्रिस्तांवांगे तेशको ना. आमगे क्रिस्तांव आवय म्हाका हांवें करूं आतां केलें, मागीर कित जाते मागीर चोयात, मागीर लॉसान गेले म्हणटा कित म्हणटाय देवान एशकोन केलें, देवा भाडे आटाय, देव हुंय जाणा. देवा तुम सांगलोलें जेजू हांव हें कोता, तुगे राजे हा जाल्यार प्लीज तूं देव जेजू तूं तुगे मनशां धाड, तूं म्हाका तें दे उक्ती कोर. आम केन्ना देवा आतां गायनाय, आमी देव जाताय पयलीं एंड देन वी ब्लेम गॉड. ब्लेम गेम कसले कामां आमी देवा ब्लेम कोताय. So, आमी कित करूं जाय? It's easy to thank God. Kedona, when it's easy to thank God, when we get everything in our platter. Okay, we get a good job, we get a good promotions, salary raise, new gordile dewan, always sky bor gordil mag dewan. Mag don sofa andile, tenchan borele muge gorang. You know, we are like that, okay? All materialistic things please us. Lust of flesh. We are so greedy with all these things, materialistic things, that we think that is our God.
And we give thanks for that to God. But when, brothers and sisters, the most important weapon to fight our battles is thanksgiving. The power, you all don't know the power of thanksgiving. We have that weapon with us, that Otmik Atyar, Devan Amka Dila. We have to use it. Dewa te Argadin, Dewa called Magon, Amge battles, Ami fight koro jata hai. Tejbore, Ami Natson. Of course, I am going through pain. Muge duka aata hai. Muge karis futon kudki jata hai. Mak muge burgyan dukoila. Mak muge kamache problems ala. I have gone through so many things. But then you know what? When we take that step and we dance before the Lord, praising his name, glorifying him, ते कम वंदन कोताय अर्घ दिताय दिनवासताय वाकांताय रोडोन देखो तू रोड तुगे काळीस फुटत आसतले पूण तू रोडोन देखून जेन्ना तू देवाक अर्घ दिता न्हू God sees, God is moved with our prayer, with our thanksgiving. God moves and supernatural things happen in our life. When I'm getting special, everything, it's not very easy. How can I do this? Generally, I'm got good events, Thanksgiving dipa bore motai. But तुझे कोणे favor केलो तुमके थोडा thank you बाबा तू म्हाका help केले आवय म्हाका तू आज इलोले म्हूण मुगे मातशें काम जालें we do that. नाय म्हणटा कोणाकोय कितें आमकां जाय कसली गरज आहा कोणाची मातशें बाबा वसानी पसऱ्याची सो कितें हाडूकूच तरी आम कितें हांव बाबा देव बरें करा तूं आहलो म्हूण म्हाका हें मेळ्ळें we only do things, we say thank you, and it's not a problem at all for it to say that. So Thanksgiving, emotional experience, no, of what we have gone through. Yes, it is that it's not limiting us to God's people, it's not limited. We God's people have to use this Thanksgiving as a weapon to fight our battles. Okay, it is more than an emotional response. If we realize Thanksgiving, to respond Horiani, get Karzan son Mona Mago Devakode, Argi Dhinvasnechi, Jedna tu Sa Duka Oita. You cannot read the Bible when you're going through the worst parts. This is my experience. What I do? Ofsa Oita. And thing, I don't when I will sing when a concert. I put that and I cry my heart to God. I close my office door and I do that 1 hour worship concert out there. And I praise God with my hands raised up. I worship him. And of course, I get duka outai. I don't have to show it to anyone. He knows everything what we are going through. He knows everything. Ek case pada to jana are Fatima ge ek case pado. So that much to tulo mok kota amgelo dio. He is full of compassion and love. Am kitli paat ke deku kholi, and we go with a repentant heart and am tekmali Jesu tu mak bogosh. I faltered, if we say. And when we repent from our heart, he forgives us. He forgets everything. And he embraces us. I'm imagine I imagine this. Sometimes I imagine I'm on his back. So then I'm daklasana godyar getala. I'm babi daklasana. I always imagine Jesus taking me on his back and walking on the seashore. This is every time I imagine and I say thank you, Lord, because for your love, you're carrying me when I'm so much burdened, and with all these things, you're making them vanish in my life. So when God loves us so much, he's full of he loves us unconditionally. Only love he has, that agape love.
There is no evil in our God. So, we have to realize that all what we have to do to God is we have to love Him and obey Him in His word. And when we are going through many things, sometimes हमको जाए ना सोचूं. So I would tell you all, I would really recommend. आओ तुम सांगोता किds and do praise and worship. Dhinvasnechi दिया है. 1 Corinthians 10:14. Foge Fatima. Yeah. 1 Corinthians 10:14. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Which sister? 2 Corinthians. Sorry. Second. Sorry, 1 Corinthians 10:4. Okay. तू वाचता न्हू? वाच बेटा. ना सिस्टर दुसरे 1 Corinthians 10:4. 1 Corinthians 14 म्हणला ते आणि काय म्हणा 14. No, 10:4. 4? No, 4 is the same. 4 different sister. Caught up म्हण हा. That's I think it's 2 Corinthians. 1 minute. No, 1 Corinthians 10. I think it is 2 Corinthians 10:4. 2 Corinthians, where we have we cast out all imaginations. Cast down all 10:4. So Oi. wait, sorry. Yeah. Wait. 10. 2 Wait. Corinthians 10:4 and 5 it is. Yeah, 2 Corinthians 10. Okay. Move on. आमची झुजाची हात्यारा संसारी हात्यारा न्हय, देवाचे पोदवेची हात्यारा ती, आनी कोटा मोडून उडोवंक तांकां बळ आसा. आमी मोडटाव ती फोटकिऱ्या तोरकां चितनाची कोटा. म्हणजे देवाचे खोरे ओळखी विरुद्ध उर्मोटायन उप्रासतात ते सगळे फोटकिरे वाद विवाद आमी मोडून उडयताव आनी मनशांनी आपले संसारी मन सोडून क्रिस्ताचे मन दवरूंक आमी वावुरताव. Thank you, sister. Yeah, I just want to refer to the first verse, 4. आमची झुजाची हत्यारा संसारी हत्यारा न्हय. That means आमी संसारी झुज, it is not a natural battle. Okay. What do you call that? Carnal. Not warfare, not carnal, this thing, weapons. Army, we are fighting a spiritual battle. Otmik Zuz, right? Otmik Zuz. Army, Otmik Zuz hota hai. Ani Otmik Zuz, amchani natural weapons, beste amge ata. Natural हत्यार again, बेस्ते हत्यार, संसारी हत्यार again, आमच्यांती झुजून जाय नाय. Right? So, आम कित कोताई, when the enemy tries to attack us, जेदना देवचा, how does the enemy आम कित को attack कोता? Through our mind. Yeah, through our mind. Okay? So, that जेदना आम enemy attack कोता नु, आणि maybe you have lost something, okay, very precious. And it's very painful. And to zai trasan duka waita te experience. So, auzana te dona tuka ekdom agod mon. Thank you, Mudopa. Jesus. Tu mutole apon kitko thank you, Mutole. Oilan zalia tu kitko tole. You know what he will do? Oh, ito hingello deu with lost tolo. Then we muge magne aikila. You know, this is how we talk. Am I right? I'm mutai. Poila mutali. Yes. Muge mind ekun polte dona pa. Ashmutali. So the chaple transportai. Muge paintene. Kitu orsa leon tek rozar kota. Ashmutali mayam geli.
आख्खे आतां मुगे जिवीत काबार जालें मुगे माय म्हणटाली सदां बिकॉज तेगे पांयो लायक इयर्स ते मुगे मायन कोश भोगले ते पांयां लागोन एंड देन गॉड मेड अ वे फॉर हर यू नो म्हाका देवान गॉड ब्लेस्ड मी विथ अ नायस जॉब आनी हांवें मुगे मायक बॉम्बे बरें हॉस्पिटलान बरें दोतोरां दाखोय मुगे माय 3 म्हयन्यां भितर हांवें देवा सांगिल्लें जेजू 3 म्हयन्यां भितर मुगे मायगे पांयो कंप्लीटली हील जातलो nothing will be there on my mother and praise God I only said this word with faith I मुगे भारतान म्हणलें 3 म्हयन्यान जातोलें म्हूण and मुगे माय 3 म्हयन्यांनी सारकी हील जाल्ली ती सदां देवा शिंटाली चोय तेन्ना आतां मुगे पांय मोडला ती अशें म्हणटा माय मुगेली आतां चोय म्हाका चलो जाता हांव म्हणटे तूं चलना जाल्यार तो कितें कोत्तलो तूं देवागे उतर गे आनी एक पावल मार गे माय म्हणटे हांव पूण ती भिता बिकॉज माय मदर इज नाव 90 years old सो आतां ती भितेचे ती भिरांत येयला आयको पोण आयको कितें जातो म्हूण बट हांव टेल यू आमी कितें कोत्ताय देवा शिणटाय देवान आयकोना मुगेलें देवान आयकलो जाल्यार हांव चलता आसलोली नो देवान भाड्यान कांय केलो ना हांवें सांगलें तें तूं उपास रावली तूं तेमकोन रावली तूं कांय सांगलो तें तुवें करूं ना तूं निसरोली पळी इट इज देवान करूं ना तें देंवचार कोता तो कित्याक तो आमकां त्रासांक घालो सोदिता तो पेन हाडटा पूण आमी कितें कोताय वी प्ले द ब्लेम गेम आम देवा हें कोताय आम देवा हें कोताय पूण जेन्ना ही झुजां आमगे येताय आमकां हेची कितें म्हणटाय ही झुजां हात्यारां संवसारी हात्यार न्हय पूण देवागे ओत्मीक हात्यार आमगे दिनवासनीन ते दिनवासनी हात्यार तर आम घेवन सगळीं ही हात्यारां what you call that this spiritual battle when we fight with thanksgiving you know we can win we cannot win with natural weapons so sari yenken amchan kai koru zaina because you know he is called the God of the earth remember this he is in so much control now over our children what devsar amge burgyan cher itulo काम kota की तो आमगे जाय जाणांगे घोरां पेड्डे कोन्न उडयता you know our children are rebellious but you know what when we pray and ask God and we confess blessings upon our children we see blessings coming on them but आम कित कोताली पयलीं वो आनी कित बर कोतालो ओ तेसलो जाला आमी कित कोताय कस कोताय आनी मागीर आमी आनी आमकां वेरी इजी जाता देंवचराचेर घालपाक कितें आम देंवचराचेरय घाताय पूण तें आमी कोताय विथ आर मायंड ऑल्सो आमी आमगेले मोतीन कोताय एम आय रायट सिस्टर वी डू दैट our mind we do but then we put तो बाडेक मेला देंवचार तो देंवचाराचेर गायले आमी रे चल आमगे काम जालें देंवचराचेर गायलें आम मेकडी आम इनोसेंट बट नो we are also involved in all these things you know we do things on our own and we blame God so we should not blame God we should not curse God जॉबाचो ही जॉब कितू त्रासां गेलो तेज बायल म्हणटा तेका अरे तुगे देवाक कर्स कर आनी तूं यो but Job never left hope he said he was trusting God with everything आनी तेगे फेथ भावार्था लागो कित जालें तेका देवान तेगे आहलो तेजावन चोड दिलें am I right because तो देवा thank you म्हणटालो सगळे कामाक he never cursed God he thanked God although तेग बाडे तेगे आखे आंग फुटोन तेग सगळे बॉयल्स पडल्यो तो he was thinking but still he praised God so in praise this God, thing praise God. By Fatima just wanted to say something तुवें बरें म्हणलें की जेन्ना आमी सगळीं मागणें करता तेन्ना आमच्या भुरग्यांक खूब बेसांव मेळटा कित्याक मागणे वरवीं वय की ना आमी चोत्रायन रावंक जाय कित्याक जाणाय जेन्ना आमी मागणें करता आमी फकत मागणें करून आमच्या भुरग्यांक बेसांव मेळोवपाक पूण आमी चड करून मागणें करूंक जाय आमच्या भुरग्यांचो संबंद देवाशी गोड जावपाक जाणाय आमची भुरगीं फकत बेसांवांनी भरलीं पूण आतां ताचो संबंद देवाशी ना जाल्यार देव आमकां बेसांवन भरतलोच तो बरो देव इज अ गुड गॉड आमी देवाचें उतर म्हणटा देवाचें उतर आमकां सांगता की तो बरो देव तो आपलो पावस बऱ्यांचेर आनी वायटांचेर ओटयता म्हणजे बेसांवाचो प्रॉब्लेम कांय ना
पूण प्रॉब्लेम कितें आहा, व्हडली आडखळ कितें आहा की जेन्ना आमची भुरगीं देवाच्या उतरान ना, तांचो संबंद देवाशी ना, आमी कसले मागणी करूंक जाय? आमी पांय माय जाल्यार आमी म्हणूंक जाय हय आमचें आयकना, इतले रिबेलियस जाल्या. बापा जेजूच्या नांवान थोड्या वावराड्यांक धाड आमच्या भुरग्यांक पडटा. आमी वावराडी जावंक पावना, कित्याक जाणाय आमचें ती आयकोची ना. आनी ती म्हणटली अरे मामी तूं कितें सांगताय, डॅडी तूं कितें सांगताय. पूण कोण दुसरो एक वसत जाल्यार म्हणत जाल्यार अरे बाबा अशें आयकत, दुसऱ्यांचें आयकतली म्हणटच आमचे मागणे कशें जावंक जाय. बापा जेजूच्या नांवान आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत एक वावराडी धाड, एक बरो वावराडी धाड, आनी आमच्या भुरग्यांक तुजें उतर मेळपाक तो वावराडी तें बी ओतूंक तो वावराडी धाड. कित्याक आमचें चड करून बेसांव कितें मागणें कितें, आमच्या भुरग्यांक बेसांव दर. आतां समजा आमची भुरगीं उतरान ना, तांचो संबंद देवाशी ना, बेसांव येयला, पांय माय मागणें कोत्ता जाल्यार तें बेसांव तांकां फुडें व्हरतलें. जितलो टायम पांय माय संवसारान हात मागणें कोत्तात, इंटरसेशन कोत्तात, तें बेसांव येतलें. एक दीस पांय माय ह्या संवसार सोडून वेतली तेन्ना कितें घडटलें? निसंटोन जातलें. बेसांव आसून बेसांव आसून घरां आसून गाडयो आसून कितें फायदो जातलो? कसलोच ना, कित्याक देव ना म्हणून. देखून आमकां जाय आमचे मागणे, एक एकल्या पांय मायचे मागणे अशें जावंक जाय. बापा एक वावराडी धाड, आनी हें जें उतर तूं म्हाका दिताय, हें जें उतर हांव शिकतां, हें जें उतर हांव नियाळ कोत्तां, उतरा वरवीं म्हजें पयलें जिवीत बदलो. कित्याक खूब फावटी आमच्या भुरग्यांक सांगत जाल्यार ती आयकोपाक तयार ना. पूण ती आमकां पळयत जाल्यार आमचो बदलाव कसो जाला आमच्या पांय मायचो, हाव मच आमी बदलल्यार तो बदलाव पळोवन आमची भुरगीं बदलतात. खूब फावटी आमी कितें कोत्ता, आमी मागणी कोत्ता आमच्या भुरग्यांक बरें सर्वीस मेळवली, बरी व्हंकल मेळवली, बारीक बारीकशी बरो न्हवरो मेळवलो, भुरगीं मेळवली, भाटां बेसां मेळवली, जॉब मेळवलो, पळय सगळें बरें जाता. आनी आमी खूब पांय माय हुंय आहात ती आमी खूब म्हणटात ते भशेन आमी खूब सॅटिस्फायड रावता, कित्याक आमची भुरगीं बरें कोत्तात. देवा बरोबर संबंद ना, मिसाक वचनात, मागणी करिना, चलता जिवीत चलता बरे भशेन, व्हडलें नांव फामाद आहा. पूण खरें म्हणल्यार तो संबंद ना. आनी जितल्या टायमार आमी पांय माय ते मागणी कोत्ता पळय आमची भुरगीं सदांच प्रोटेक्शनान आसतलीं, कित्याक आमच्या मागणे वरवीं. खरें म्हणल्यार आमचे मागणे जावंक जाय बापा त्या वावराडी वरवीं आमची भुरगीं देवा कडेन येतलीं, जेजू कडेन येतलीं, तांचो संबंद पवित्र आत्म्या बरोबर घट जातलो, हेंच आमचें मागणें जाता. Amen. Yes, brother. जेजू काय. Yeah, brother. आणि आत भुरगीं कितें कोताय brother, like I'm not talking about other. मुगे भुरगीं देखून हांव तांकां सांगता न्हू देवागे उतर सगळे एक्सप्लेन कोता, and I tell them like कितें तुक जाय, whatever your this thing is, I tell them first be in a relationship with God. आनी हांव जेन्ना हें सांगता न्हू ब्रदर, ते म्हाका हांव मिसा वयता, हांव मिसा वचोन येता. हांव सांगता तेका मिसा गेलें म्हूण जायना, तूं मिसा वयता, पूण देवान कितें सांगलें तें एवांजल तूं कितें सांगता तो तूं चोयता आयकोता. नो, you don't listen to what the word of God is today. तूं मीस आयकिल्लें कुमण्याव घेताय. We don't even know brother आम वचोन कुमण्याव घेताय, पूण आम असो बोगसोन आम गोडी रातिको कोणाचेरी रागार आहाय आसतली. We must have said something in a day to somebody, but we still go and receive communion. Although we are into, that is a sin, no brother. Fatima, the point is not about कोमिया, ते आमकां सगळें ते धर्मान सांगलां अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय, आयज उपास करूंक जाय, हें करूंक जाय, हें सगळें धर्मान सांगलां. इम्पॉर्टंट आमकां कितें जाय जाणाय, ह्या उतराची सुचोवणी जाय. आनी वर्ड ऑफ गॉड म्हणल्यार कितें, खुर्सार कितें घडलें. आतां ह्यो कोरेजमाचे दीस आयजतान कॉमेस जाले. आमकां जाय ह्या 48 दिसान वा 40 दिसांनी कित्याक कसली सजमणी जाय, ह्या खुर्सार कितें घडलें तें. जेजून आमकां कसो मोग दाखयलो, कसो तो खुर्सार गेलो आनी आमचो जागो घेवन आमकां ताणें सुटका दिली, आमकां ताणें पवित्र आत्मा दिलो, कशे भाशेन आमचें जिवीत बदललें ह्या संबंदान. आनी हे सजमणी आमकां ह्या दिसांनी मेळत जाल्यार आजून सजमणी म्हणना आमकां आजून सजमणी मेळोंक ना, खूब जाणांक सजमणी मेळ्ळ्या, आमी देवाचें उतर आयकता, पूण
वो कोरेजमाचो बेल आमी कातलीक लोक म्हणून आमी खुर्साची वाट करतले हांव आमी आयज चिकन खावचे ना आयज मांस खावचे ना आमी तरकारी खातले आयज आतां ह्या दिसांनी आतां सगळो मार्केटीन हाचो वेजिटेबलाचो रेट वाडटलो जाणां आमचो कॅथली लोक आतां मांस बंद करतलो तिचून गालफा खाव नको तिचून गोंयांतल्यान पासून धाडटले Praise Jesus. सगळो लोक खातलो No, brother, I don't do that. Brother, I have one हांव question. कितें म्हणटा आमकां कितें सांगलां अरे बाबा शुक्रार दीस मांस खायनाका आतां कोरेजमाचो वेळ बुधवारा दीस खायनाका सोरो पिवपाचें बंद कराप हे सगळें आमी करता बरें हा पूण आमचो संबंद ह्या देवाशी आमचो संबंद आमच्या जेजूसीन जेणे आपलें रोगत बारोयलें आमचो जागो घेतलो आमकां स्वर्ग उक्तो केलो हो मोग आमचे भितर कसो वतलो पवित्र आत्म्याची ही सजमणी मेळोवपाक आमी आमच्या भुरग्यां पासत मागणें करूंक जाय कित्याक ती आमचे आयकोचे ना कित्याक आजुनूय वी आर इन प्रोग्रेस वी आर वर्क इन प्रोग्रेस पूण कोण भायलो येत जाल्यार म्हणून बाबा वर्ड ऑफ गॉड अशें करूंक जाय हांव इगोर्जीन म्हणा आनी कोण आमीक जाय जाल्यार बरे भाशेन तांच्या फॅमिलीन बरे आमी गायले बरे फ्रेंड येयले देवाचे मनीस येयले हे जावन आसा आमचे मागणें कित्याक आमच्या जिवितान आमी कितें म्हणटा अरे तांकां बरी सर्वीस मेळ्ळी बरें घर मेळ्ळें बरी गाडी मेळ्ळी व्हडलें पोजिशन मेळ्ळें आमी पाय माय म्हणल्यार आमी खूब आमी व्हडविकेन सांगता न्ही की आमची भुरगीं बरें करतात पूण आमी खरेपणी आमच्या भुरग्यांचो मोग करता जाल्यार सगळें सोडात पयलो आमी देवाक आर्गां वाखाण दिवंक जाय की आमच्या भुरग्यांचो संबंद देवाशी आनी त्या उतरान घोटा म्हणून ना जाल्यार आमी हे मागणें सदांच करूंक जाय आनी हे दिनवासनीचे मागणें विथ थँक्स गिवींग सायबा हांव तुका पयलोच आर्गां वाखाण दिनवास दिता की तुवें विचून काडलेले वावराडी आमच्या फॅमिलीन आमच्या भुरग्यां कडेन धाडल्याय तांकां देवाच्या उतराची सजमणी दिवपाक हे आमचे मागणे आमी करीत जाल्यार दिनवासनीन ते आमी जाणो की फकत ही भुरगीं आमचे बरोबर ह्या संवसारान आसची ना पूण ती सासणाचें सूख थिचोरी पासून स्वर्गार पासून आमची भुरगीं आसतली कितले फाटी आमी सजमता न्ही ही आमची भुरगीं हो म्हजो पाय हो म्हजो घो हो म्हजी बाय ही म्हजी माय माय हे म्हजो भाव भयणां पळय खरें म्हणल्यार ही आमची सगळीं भाव भयणां हो म्हजो पूत धूव आनी पाय आनी माय ही सगळीं म्हजी ही हो संबंद जावन आसा संवसाराचेर पूण आमचो संबंद सामको सासणाक आसूंक जाय जाल्यार आमकां जाय सगळ्यांनी देवाच्या उतरान रिगून रावन ती सजमणी घेवन पवित्र आत्मा घेवन ना तर भाव भयणीनो आमी फकत आमच्या बायले फाटल्यान घोवा फाटल्यान भुरग्यां फाटल्यान सगळे बडे फाटल्यान धांवतेल्या कित्याक ताका सगळ्या संवसारान बरें आहा पूण खरें म्हणल्यार आमकां जाय ती सगळ्यांनी एक दीस फकत आमीच न्हय आमच्या भुरग्यांनी आमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांनी एक दीस स्वर्गाराचें सूख भोगूंक आनी तेन्नाच की आमी दाखयता की आमी ताचो करता म्हणून खरो मोग केले म्हणून तांकां तिजान दिली आनी तांकां बरें गोडशें दिलें आनी बरें जेवण दिलें आनी चॉकलेटी दिली ते म्हणटा मोग न्ही दॅट इज ऑल फिलिंग लव दॅट इज ऑल एफेक्शन लव ऑल दॅट इज ऑल कितें म्हणटा ते ह्युमन लव खरो मोग म्हणल्यार तांकां हो कॉन्टॅक्ट म्हणल्यार हो वास्ता जो म्हण आमचो आहा तो देवा बरोबर हो वास्ता आमी तांकां आमच्या देवा कडेन दिवपाक तांचो संबंद घोट करपाक तांचे पासत मागणें करपाक की ती आतां भावराड्या वरवीं देवाचें उतर आयकतले आनी देवाचें उतर पाळटले वय थंय सांगलें तें सारकें मिसाक गेल्यार कितें फायदो सद्दां वचोंक जाता मिसाक आतां ह्या दिसांनी कॉलेज आमचे सद्दां मिसाक वचोंक जाता कोमयां घेवन येवंक जाता पूण आमचो संबंद देवाशी घोट ना जाल्यार त्या उतरान आमी रिगून रावना जाल्यार कसलोच फायदो ना फकत धर्म करतले आमी देखून हो संबंद देवाशी घोट जावपाक आमकां एक एकल्याक जबाबदारी आहा फकत आमच्या भुरग्यांक न्हय फकत आमच्या फॅमिलीक न्हय पूण आख्ख्या संवसारा पासत की कोण भावराडी वेतले हे उतर शिकयतले ह्या उतराची सजमणी दितले तांकां देवाच्या राज्यान आमंत्रण दितले ती एक नवी रोसना जातली आनी नवी रोसना जावन तांकां पवित्र आत्मा मेळटलो आनी पवित्र आत्म्या उदेशी तांचो संबंद देवाशी घोट जातलो आनी आतां जेन्ना तो पवित्र आत्मा आहा आतां भाटां आहा बेसां आहा पोजिसां आहा फामार जाल्यार ते बरें आहा पूण संबंद आहा तेन्नाच की आमच्यान
वयर आमचे हात उबारून वयर पोवन आमच्यान म्हणून अर्घां तुका बाबा, मोहिमा तुका बाबा, दिनवास तुका बाबा, कित्याक तुमी सगळे आमचे पासत केलां, कित्याक तूं तुज्या उतराक सदांच विश्वासी. Amen. Praise God. Amen. Brother, before you wind up, I want to ask you one question. आज म्हाका एक छोडवान question विचारले. If I resume my teaching, she said, what is the meaning of Roman Catholic? What is the meaning of Roman Catholic? बरें, तुका हांव सांगता आयज, ओके? Yeah. कॅथलिक म्हणजे कितें? युनिवर्सल. आमी सगळीं, समजा तो प्रोटेस्टंट जावं, तो बॉर्न अगेन जावं, तो पेंटेकॉस्टल जावं, तो बॅप्टिस्ट जावं, तो रोमन कॅथलिक जावं, all are Catholic. Catholic means universal. जेन्ना कॅथलिकच्या पयलीं आमी रोमन घालता, आतां कितें जाता? आतां आमी रोमा शहरान ज्या जाग्यार आमचो पाप साहेब बसला, तो कितें सांगता तें आमी आतां करता. तेन्ना की आमी रोमन कॅथलिक जाता. पूण आयक, हांवें म्हजो जबाब काबार करूंक ना, काबार करूंक ना. आतां हांव तुका विचारता, ओके? आयक बरी भाशेन. समजा आमकां कोणें एका जाग्यार बसून कितें सांगलें, अरे बाबा, now we are going to have Abrahamic faith. आयकलां तुमी एब्राहॅमिक फेथ आयकलां? बरें. आमच्या बायबलान एब्राहॅमिक फेथ म्हणून सगळ्यांक एब्राहॅमिक फेथ म्हणून एका जाग्यार बसून त्याच देवा कडेन मागणी करूंक जाता? हांव विचारता तुका. कमान, तुमी जी आसात तुमकां लोकांक माहिती आहा, आमच्यान तें करूंक जाता? एब्राहॅमिक फेथ म्हणून, एब्राहॅमिक रिलिजन म्हणून, वन रिलिजन म्हणून हें करूंक जाता? कित्याक आमकां ह्या नव्या कोरानान जेजू ह्या संवसारान येवपाची कसली गरज आसली? लोक तेन्ना अब्राहम आहलो, जाकोब, इसाक सगळे आहले ते पोरण्या कोरानाचे. जेजू घेवचें पडलें कित्याक फकत ताच्या रक्ता वरवीं आमच्यान आतां देवा बरोबर संबंद धरूंक जाता. जो कोण जेजूक आपलो सोमी देव आनी सर्वंडार मानिना, तूं कितलें कर, तूं 40 दीस 30 दीस उपास कर, तूं 5 पाटी मागणी कर, काय फायदो ना, काय फायदो ना. सॉरी. पूण जेन्ना तूं जेजूक तुजो सोमी देव आनी सर्वंडार मानताय, तेन्ना की तूं सर्गीच्या बापा कडेन तुज्या बापाच्या गोपान बसोंक तुका मेळटा. कित्याक जेजूच्या रगत तुका नितळ करता. म्हणटच आमी जेन्ना आमी म्हणटा रोमन कॅथलिक, आयकात बरे भाशेन, तुका सांगलां तें करपाची गरज ना. तुका देव पवित्र आत्मा सांगता आनी जे देवाचें उतर सांगता तें तूं कर. आयकोताय? तुज्यान 4-5 तांकां दुसऱ्यांक बसोन ते हात त्या तुज्या जाग्यार तांचे बरोबर बसोन त्या देवा कडेन मागणी करूंक जाता? ना, करूंक जायना. कित्याक फकत भावार्थी जो आसा, जो जेजूच्या रक्तान ताका नितोड केला, फकत ताकाच त्या बापा कडेन मागणी करूंक जाता जेजूच्या रक्तावर. आनी हें जें सत आसा, आमच्या रोमन कॅथलिक लोकांक ही माहिती ना. कितें करता तें सांगलां आमकां करपाचें, करता आमी. पूण सत कितें तें कोण नको. आमकां जाय कितें? अरे बाबा, आमी सगळीं एंड दे ऑल लिव्ड हॅपीली एवर आफ्टर. आमी जेन्ना ल्हान आसलेले, हांव इस्कॉलान शिकयताले आमकां, and story kabar zatali, and they all lived happily ever after. Sorry, you will only have to pass from this life in order to live happily ever after with the Lord if you really went through the cross. You carried your cross. तुजो खुरीस घेतलोय, आपणाचे जितीन आसतना खुरीस घेवन जेजूचे पाटलावदार जालो जाल्यार, ताजे रक्तावरवीं नितोड जावन दुसऱ्यांक बी खबर सांगली जाल्यार, तुवें जिवीत जिविलें जाल्यार, तेन्नाच की इट विल बी दे ऑल लिव्ड हॅपीली एवर आफ्टर. ना तर आमी आमकांच फटयतले. देखून भाव भयणीनो, आयज हांव सांगता तें जे बरो प्रश्न विचारलो फातिमान आयज, हांव तुमकां सांगता, कोणूय येत, हांव येत,
कोणूय येत शिकोवपाक जेन्ना कोण शिकयता स्वता वरवीं जे उतर सांगता आमकां तेन्नाच की आमचो संबंद आमच्या बापाशी गोड जाता आनी हे कोण तुका सांगपाक ताका जाय घाट सांगपाक नातर आमी पॉलिटिशियन बरे जाता जेन्ना सांगूंक जाय तेन्ना आमी सगळे तोंड बंद Praise Jesus. Correct. आमकां जाय कितें सगळ्या बरोबर संबंध बरे भाशेन दवरप आमी सगळे बरोबर बरी रावता देखून हे जाला सगळ्या बरोबर आमकां बरी रावंक जाय हांव म्हणना सगळ्या बरोबर बरे भशेन रावंक जायना हें जायना हें करूंक जाय आमकां बरे भशेन रावपाक ना आमकां जाय सत कितें तें आनी तांकां सत सांगपाक सत सांगशी जाल्यार ते तुका घरा धाडटले तुका थापट मारतले तुका जिवेशी मारतले पूण जिवेशी मारल्यार तुज्या कुडीक जिवेशी मारल्यार जाल्यार एक दीस तूं सासणाचें सूख भोगूंक वतलें कित्याक तें सत तुका पवित्र आत्म्यान सांगलें म्हणून आनी देखून आयज इग्रोज मातेन आमकां सत सांगपाक देवाचें उतर जें सत आसा तें सांगपाक ताची सोजमणी दिवपाक ताका जाय एक एकल्याक पवित्र आत्मो ताका जाय कित्याक म्हणटा ताका जाय करेज जाय भावाड जाय आतां आमी फकत कितें करतले जाणाय आमी फकत म्हणटले कितें खबरो सांगतले अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय तें करूंक जाय जायना तें तशें ताका जाय गाट्स त्या बापाचेर आमी ट्रस्ट दवरपाक ताका जाय गाट्स फकत जेन्ना आमची चोत्राय ताजेर दवरता कित्याक पवित्र आत्मा आमकां दिला म्हणून तेन्ना आमी असल्या फकाणांनी पडपाचें ना की अरे तूं येयलो रे बरें आहा तूं येयलो रे चल रे सगळे आमी बरें आमी धोती घालया आमी तोप घालया आनी आमी वसया आनी आमी आमचें देवस्मरण करया जायना तशें तुका जाय सगळें सोडपाक फकत जेजूच्या रक्ता वरवीं त्या बापा कडेन तुका हाजीरपण मेळटलें तितलेंच आनी कांय ना ही इज द वे द ट्रूथ एंड द लायफ देयर इज नो अदर जुवाचो 14वा विसवर गोडसो कितें म्हणटा जेजू आपल्या उतरांनी म्हणटा हांव जावन आसा सत हांव जावन आसा जिवीत आनी हांव जावन आसा ती वाट हांव जावन आसा वाट सत आनी जिवीत हांव जावन आसा वाट सत आनी जिवीत कोणाकूच सुर्गीच्या बापाच्या फुड्यान सुर्गीच्या बापाच्या गोपान येवंक जायना म्हज्या बगर आमची फातिमा घालतली स्क्रिप्चर वाचात देखून भाव भयणीनो जेन्ना हो प्रश्न म्हाका आमचे फातिमान वायफ विचारलो म्हाका म्हणले व्हॉट इज रोमन कॅथलीक तुमकां सांगूंक यार इतलीं वर्सां हांव प्राउडली म्हणटालो आयज हांव पळयता कितलें आमी कॉम्प्रोमायज केला देवाचें उतर कितलें कॉम्प्रोमायज केलां देवाचें उतर आमी एके भाशेन म्हणटा अशें करूंक जाय अशें फास्टींग करूंक जाय शर्मा आयकता सगळें बरें आहा पूण आमचें फावंडेशन सारकें ना जाल्यार तें देवाच्या उतरान ना जाल्यार तूं कितेंय दुसरें सांगशें जाल्यार तें खोरपार घर बांदूंक ना जाल्यार देवाच्या उतराचेर बांदूंक ना जाल्यार तें घर पडटलें पळयात 6 विसवर कितें म्हणटा तो पण वाचूंक शकता जेजून ताका अशी जाप दिली वाट सत आनी जिवीत हांवूच कोणूच बापाशी वचोना बगर म्हजे वरवीं आमेन हांव आतां विचारूंक सोदतां जेजून ही उतरां आमकां सांगल्या होय ही जेजूची उतरां तो म्हणटा हांव जावन आसा वाट सत आनी जिवीत हांव विचारता तुमकां दुसऱ्या धर्माचे लोक आहात जुदेव आहात ते ज्यूज आनी ज्या जाग्यार आमची बाय फातिमा आहा सेक्युरिटी रिजन हांव उतरां म्हणना हांव म्हणटा जेन्ना हो लोक जेजूक माने जेजूक हा प्रवादीक तो येयल्लो तो एका भाशेन ताका जिवेशी मारलो ह्या लोकांनी म्हणलो तो केन्नाच मरोंक ना तो येयलो आनी फट करून उठलो आनी पयस गेलो तो केन्ना मरतलो देव तो ताका केन्नाच कोण मारूंक जायना जेजू मरोंक ना जाल्यार आनी तो पोनूच जेवन जावंक ना जाल्यार आमच्यान बापाच्या फुड्यान वचोंक जाता आमी सत मानूंक ना जाल्यार जेजूचे ना तर आमी कितें सांगता सगळ्यांक एब्राहिमीक रिलीजन वन वर्ल्ड रिलीजन हांव विचारता तुमकां कशान आमच्यान करूंक जाता तें कशें आमच्यान करूंक जाता तें
आणि जो कोण हे सोद नको पळय एक 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 आमची भाव भयण बाय फातिमान म्हाका विचारलें व्हॉट इज रोमन कॅथलीक हांवें तुका रोमन सांगलें कॅथलिकूय सांगलें आतां तुका आनीक फुडें सांगता आयक बरे भाशेन जेन्ना पेद्रू पावलू हे सगळे जाले तेजे उपरांत ते आपले गेले थिंचो रोमन कॅथलीक कोण ना कॅथलीक नासलो रोमनूय नासले ते आपले फकत क्रिस्तांव म्हणून आपले सगळे जाग्या कडेन ते येतलो आमचो थॉमस गोंया इंडियेक पावलो मागीर तो आनी पेद्रू ते वाटेन गेलो बार्तोलोमेव ते वाटेन गेलो ते आपले रोमका शहरात ते काय ना रोमका शहर तिचो फकत ताब्यान दवरताले खूब वर्सां वरवीं 3-4 वर्सां वरवीं कॉन्स्टंटिनोपल रोमा शहरांत पदवी घेतली आनी ता म्हणून लागलो बरें बरें हे सगळे क्रिस्तांक घेवया आनी आमी आतां तांकां आमच्या ताब्यान घेवया तांकां पोजिसांव दिलें तांकां बरी पोजिसांव दिलें पापसायड म्हणून तांकां एक बरो रोप दिलो तांकां बरें घर दिलें तांकां सगळें हें केलें आनी तांकां सांगलें बाबा पळय हे म्हयने जे वर्साचे जानेरोस फेब्रेरोस मार्सोस हे सगळीं नांवां जी दिली ही जावन आसा खोट्या देवाची नांवां ही जे म्हयने जे आतां जानेरोस फेब्रेरोस आमी आतां हे जे म्हयने केल्या 12 म्हयने हे जावन आसा फकत हे देवाचे न्हय हे देवाचे न्हय हे जे काडलां ते रोमा शहरान ते आउट ऑफ पेगन गॉड्स केल्ले पूण आतां आमी सगळे इतल्या वर्सांनी आमी काय ते हिस्ट्री कांय ती वखना देखून इन द बुक ऑफ रेवलेशन्स म्हणलां जीसस क्राइस्ट is the Lord of yesterday, today and forever. Amen. तुका जानेर फावेर मार्च डेझर्ट काय लागोना बाबा बाबळेनो काय लागोना साबात पासून लागोना आयतार पासून लागोना 25 तारीख पासून लागोना कॉरेजमाचो दीस ऍश वेडनेसडे पासून लागोना फकत एकूच जाय सोमवोन ताचे बरोबर तुका दिसता या गुड फ्रायडे आतां थोड्या दिसांनी जेजू मरतलो आनी त्याच्या उपरांत 3 दिसांनी तो पुनरुज्जीवन जालो मागीर आमी सगळीं तांत्यां खातले इस्टर एग्स खातले तुमकां अय दिसता तो जीव हा तो इस्टर संडे तो गुड फ्रायडे पासून बरो हा वयर सुखीच्या बापाच्या उजव्याक बसला इस्टर संडे तो पुनरुज्जीवन जावचो ना पूण आमकां जाय ह्या वेळार ही जी सोजमणी दिल्या ही आमकां फकत दिल्या वर्साच्या नाताळ जालें हें जालें हें नाताळ जालें हें जालें मागीर आमी सगळे आमी मास बॉल केल्या उपरांत मातसो आमचो वेट कमी जालो जाल्या उपरांत मागीर आमी परतून आमचे कॉमेस करतले खरें म्हणल्यार हो सोमवोन आमी देवाशी पवित्र आत्म्याशी 365 days 24 hours धरूंक जाय Amen. Praise God. Good. Thank you, Jesus. 365 days for 24 hours a day with the Holy Spirit. Amen. कोणी उपास केला कायच काय मटन चिकन खांना तुही काय व्हडली ओडवीक करूंक ना सांगला म्हणून केला खरें म्हणल्यार जेन्ना तुजो सोमवोन देवाशी गोठ हा पवित्र आत्म्याशी गोठ आसा खरेपणी तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता पवित्र आत्मा तुजें डायरेक्शन करता सॉरी हांव मातसो एका प्रश्नाक मातसो फुडें गेलो Brother, there is one more question who's in the thing chat box asking what is the meaning of Ash Wednesday. Brother, this is something we all need to know. So you continue. बरें Ash म्हणजे कितें गोबर म्हणटो जेन्ना त्या आयच्या बुधवार दीस आमचे गोबर घालता आमकां कितें सांगता मनशाक तो दूल आणि तुजी मात दूल जातली बरें अंजुलीना पूण हांव कितें म्हणटा जेनेसीस उत्पत्तीच्या पुस्तकान बरयलां 3:16 yes थिंचो ताणें बरयलें कितें बरयलें मॅन thou art dust and dust you shall return वय की ना पूण तें कित्याक म्हणलें देवान कित्याक आदाम आनी इवेन तें पातक केलें because they said पातक केलें म्हणून ती आतां खोणान वेतली ती आतां ज्या जमनीन ताका देवान घडोवन हाडली म्हणजे ताका रोचलीन त्या मातयेन तांकां रोचलीन ती पोत्तून त्या मातयेन वेतली पूण आयज भाव भयणीनो 2000 वर्सां जावन तुका आनी म्हाका त्या उतराची गरज हा ना
तू आणि हांव नको की आम्ही सासणाचे सूख भोगून पावतले म्हणून येस हांव विचारता तुका जाय गोबराच्या आयज काय कितें म्हणटात ताका आमचे भाशेन कितें म्हणटात शिंचे बुधवार शिंचे बुधवार शिंशे शीज शिंशेचो बुधवार येस तुका जाय तुज्या तोकलेन मातसो गोबर घालपाक तुका सांगपाक तू जावन आसा माती आनी तू मातयेन येतले हे म्हाका कितें नोय सांगपाचें ना पूण म्हजो आत्मो आनी मुजे मन सासणाचें सूख जेन्ना जेजूक म्हजो स्वामी देव मानला तेन्ना हांव एका नवे कुडीन इन अ रेजरेक्टेड बॉडी हांव देवा फुड्यान आसतलो म्हाका वर्साच्या वर्सा आयज सांगपाची गरज ना की तू जावन आसा एक माती गोबर म्हणून म्हाका गरज ना सांगपाक हांव जाणो देवाचें उतर म्हणटा फ्लेश एंड ब्लड cannot occupy the kingdom of heaven. Flesh and blood cannot occupy the kingdom of heaven. Flesh and blood म्हाका फकत जाय ह्या संसाराचेर चलपाक. Amen. Yes, brother. आयकोताय म्हणटच आयचो बुधवार जेन्ना कोणाक सोजमणी ना की अरे बाबा मिसाक गेले आमी तेच रिडींग आयकले म्हत्वाचो असो अरे मांडणे करूंक जाय तुवें उपास करूंक जाय तुवें हे कितें म्हणटात ते मागणे उपास आनी दान दिवंक जाय हे आमी आयकता बरें हा 3 वस्तू करूंक जाय मागीर आमकां कोण सांगतलो जाणे रे बाबा उपास केल्या उपरांत मटन चिकन खावंक ना जाल्यार मातशें जे दूड तूं मोडटलोय नुस्तें खावपाक ते काड आनी बॉक्सान घाल आनी गोरिबांक दी तुवें कितें केलें तुवें खायनासतना गोरिबाक म्हणटच फकत कॉलेजमाच्या वेळार तूं गोरिबाक दितलो तुजें मटन चिकन सुद्दां तुज्यान गोरिबांक केन्नाय दिवंक जाता जानेरान दिवंक जाता आनी बेजारान पासून दिवंक जाता तुका फकत कॉलेजमाचो वेळ नाका तुका उपास करूंक जाय जाल्यार तुका नाका उपास फकत शिशेच्या बुधवारा दीस ओ एश वेनेसडेचेर ओ गुड फ्रायडेचेर तुज्यान केन्नाय करूंक जाता कित्याक उपास करपाची गरज कित्याक देवा कडसून कितें बेसाव मेळपाक फकत तुज्या मनाची नडसोडणी करपाक तुजो चोत्राय त्या देवाच्या उतराचेर तुजें मन ट्रेनिंग दिवपाक आनी मागणे करूंक जाय जाल्यार म्हाका जाय ह्या कॉलेजमाच्या वेळार मागणे करपाक शिकोवपाक म्हजो समोर म्हज्या देवाशी हांव मागणे केन्नाय करता 24 hours 365 days पूण हांव हे सगळ्यो वस्तू म्हाका परतून सांगता आनी आमी म्हणटा वय आतां कॉलेजमाचो वेळ आयलो आयज मातसो पोटाक आमी मातसो सुसेग दिलो पण जेन्ना 6 वरांचे मीस जाले मसाला डोसा आणि वाडा सांबार खालो देखून आयज उडपी रेस्टॉरंट खिचोरूय वच तुका लायन लागतली वचपाक थंयसर हांव विचारता तुमकां भाव भयणीनो ह्यो सगळ्यो वस्तू आमी वर्साच्या वर्सा करता आमकां अजून सजमणी मेवल्या एका दिसान तुज्यान एक दीस उपास करून तुज्या देवा बरोबर तुज्यान संबंध धरूंक जाता हांव विचारता तुमकां एक दीस उपास करून वेनेसडे आनी गुड फ्रायडे आनी मास सोडून आनी सोरो सोडून मागीर जो पास्कांचो दीस आयलो मागीर ते कितें 40 दीस खावना ते सगळे एका बरोबर खावपाक आनी बरो टायट जावपाक आनी सोमार दीस कामाक वचपाक पासून जायना तितलें कसलो फायदो कसलो फायदो म्हाजो संबंध म्हज्या देवाशी 365 days आसूंक जाय आनी देखून हो शिशेचो एश वेनेसडे जो आसा हाचो अर्थ म्हाका कितें आमी जी आयकता थोड्यांनी प्रश्न विचारलो एश वेनेसडे म्हणजे कितें खरें म्हणल्यार एश वेनेसडे जो कोण बावार्थी आसा ताका कसलोच वालोर ना तुजो टॉपिक जो आसलो दिनवासनीचे म्हाका दिनवासनीचे फकत आयज एश वेनेसडेचे करूंक जाय म्हाका पोत्तून म्हाका कळोंक जाय की हांव पातकी म्हणून एक पाटी जेजूक म्हजो समोर हांवें दवरलो ताणें म्हजी सगळीं पातकां केली म्हजो आत्मो जेजू सारको केलो आतां म्हजो समोर म्हज्या देवाशी आय एम नो मोर सिन कॉन्शियस फॉर 365 days आय एम गॉड कॉन्शियस Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. कॉरेजमाच्या दिसा म्हाका सांगतात तूं पातकी बूड तूं पातकी म्हाका कित्याक जाय पातकी जावपाक हांव जावन आसा देवाचो पूत तुमी सगळ्यो देवाच्यो धुव केन्ना जेन्ना ताच्या रक्ता वरवीं तुवें बावार्थ दवरलोय आनी तुजो आत्मो जेजू सारको जालो आनी पवित्र आत्म्या उदेशी जो तुका दिला आतां
तू आता फकत तुझ्या मनाची नोसणी करताय 365 डेज. म्हाका गरज ना पोत्तून म्हाका सांगपाक पातकी म्हणून. हांवें देवाचें राज केन्नाच फुडें करचाक दिवचा ना. कित्याक जॉन्सार म्हणटा तू पातकी रे, तू बस थिंचर, कांय करनाका. 2 Corinthians 5:21, brother. He Yes. has been made sin. We have been made the righteousness of God. Praise God. पूण आमकां धर्मा वरवीं ते पोत्तून सांगून आमकां पातकीच म्हणून दवरल्यात आनी आमी बसता. वय रे हांव पातकी. वय आयज हांव जाणो पातकेलो, पूण आयज म्हाका खरे भाशेन सांगलां की हांव व्हडलो पातकी म्हणून. हांव पातकी घेवन बसोन हा. तूं पातकी म्हणून बसोन हाय जाल्यार तूं केन्ना देवाचो पूत, देवाची धूव सांगना. देवाचें उतर म्हणटा वी आर द बिलवेड. जेजूच्या रोगता वरवीं तूं फकत एक दीस जेन्ना तुवें बावाट दवरलें तेन्नाच तूं पूत आनी धूव जाले. तेजे उपरांत कॉरिज्माचो वेळ जालो, पोत्तून पातकी जालोय. आनी पोत्तून वर्साच्या वर्सा मागीर कॉरिज्माचो दीस जालो, तुका बॅप्टिझम दिलो, तुजें बरें उदक उडयलें तुजें, आनी आतां तूं पोत्तून नवो जल्म घेतलो. आतां उठलोय तूं आतां. तेजे पोत्तून पोत्तून आतां नातालांची परब, पोत्तून आतां पास्कांची परब. आमचें सायकल चलता, गाडी चलता आमची सायकल पेडल घेवन टीव. पूण खरें म्हणल्यार हांव आतां जावन आसा देवाचो पूत. तुमी जावन आसा देवाच्यो धूव. पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा, तो केन्नाच म्हाका सोडचो ना. जेजूच्या रोगता वरवीं म्हाका आतां देवान आपलो पूत आनी धूव केल्या. आनी आतां म्हजो संबंद देवाशी हा. हांव मागणें करतां कित्याक म्हाका कितें गरज नाका म्हणून. म्हाका गरज आहा म्हणून हांव मागणें करतां. हांव मागणें करतां फकत म्हज्या बापाक दिनवासनी आनी ताका वाखाणणी दिवपाक. कित्याक ताणें सगळें म्हाका दिलां. Amen. हॅलो, God. मी रागार जाल्यात म्हणजे कोणूच उलयना. No, brother. No, brother. This is the truth. बाय मारिया म्हाका दिसता आपल्या ल्हान भुरग्याक गेली न्हिदून. ना ब्रदर. Praise God. She said, she gave. म्हाका दिसता ती म्हणटा हाका कितें मातसो हाका सोनच जाबलो कितें इतलो फोर्सान उलयता. कितें उलयता तो. No, brother. This is the truth. Yeah, practice. खरें म्हणल्यार आयच्या दिसा आमी खरें म्हणल्यार आयचो दीस ओ फाल्यांचो दीस ओ खंयचो दीस आमकां कित्याक स्पेशल न्हय. कित्याक जेजू जो आयज काल आनी फाल्यां हा तो एकूच देव, तो आमचे भितर हा. Jesus is the same yesterday, today and forever. Forever. Amen. Thank you, Jesus. आनी देखून ह्या वेळार तो म्हजे भितर हा म्हणून हांव आतां ताच्या उतरा प्रमाणे आनी जो पवित्र आत्मा म्हाका सांगता त्या उतरा प्रमाणे हांव चलतां. आनी हांव पोत्तून आयकतां की हांव पातकी वच कुमसाराक. तुवें कोमयां घेतलाय, तूं कुमसाराक सारको न्हय, कुमसार घे आनी अशे भाशेन घे आनी जिबेर घे आनी बरें शर्ट घाल आनी बरो कोट घाल आनी हात घाल. हे सगळें फकाणां आमी करता. आमचे काळी जे दिसा आमी जेजूक आमचो सोनी देव मानला, आमचो आत्मो जेजू सारको जाला. आय एम द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट. ही जो भावार्थ आसा, हांव आतां सासणाचें सूख ह्या संवसारांत कॉमेस करतलो. आनी जेन्ना ही कूड म्हजी मोत्तेली, ही कूड पुत्तेल्यात, पूण म्हजो आत्मो आनी म्हजें मन सासणाचें सूख भोगूंक पावतलें. कित्याक जेजूच्या रोगता वरवीं हांवें त्या पवित्र आत्म्या उदेशी म्हजें जिवीत चाललां. म्हाका नाका मेल्या उपरांत कोणें म्हजे पासून मिसां दिल्ली आनी मागणें केल्लें. म्हाका जाय म्हजो संबंद म्हज्या देवाशी हातान दवरपाक. तूं जाणय खूब लोक कितें करता तो ज्या भाशेन ताका जिवंक जाय आपल्या कंडिशना वरवीं जियेतात. मरच्या आदीं कितें म्हणटा जाणा, हांवें खूब लाख दवरल्यात, मातशें म्हाका सदांकाल मीस दियात पिलार, म्हज्या आत्म्या पासत मीस दियात. कसलोच फायदो ना. जेन्ना आमी जियेता तेन्ना मीस दियात की तांकां देवाच्या उतराची सजमणी कोण बावळाडी घेतलो आनी तांकां उतराची सजमणी दितलो. पूण आमी कितें करता ह्या वेळार आमी आमची चोत्रे कोणाचेर, आमच्या दुडवांचेर, आमच्या कामाचेर, आमच्या बायलेचेर, आमच्या भुरग्यांचेर संबंद ताच्या उतराचेर हा. आमकां सांगता कोण, अरे बाबा आयज आमी फकत आर्गान दिवया, तुम्ही उपास कोत्ता करात ना तर कोणा, कोण तुका जबरदस्ती करचो ना. तुवें करूंक ना जाल्यार तुका पातोक जाय, कुमसाराक वेचें पडटलें. हें आमीच धरून केलां. आमकां जाय फकत आमचो संबंद आमच्या देवाशी. म्हणटच आयज शिशेचो बुधवार जो आमी केला, कोण कडेन वसोंक ना आनी कोणें गोबर घालूंक ना जाल्यार थंय कांय पातोक करूंक ना.
तुजे बरोबर जेजू हा आणि तुका गरज ना कोणे तुका सांगले अरे घालूंक जाय रे तू नकोय की तुका घालूंक जाय कितें तुका सांगूंक जाय कितें गोबर म्हणून हांव जाणा गोबर म्हणून ही कूड जावन आसा गोबर माती गोबर जे भितर हा ते सासणाच्या सासणास जियेतले तो जावन आसा म्हजो आत्मो आनी पवित्र आत्मो आनी जे मन जे हांव मनाची नोटसोडणी करता पवित्र आत्म्या उद्देशी ते मन आनी म्हजो आत्मो सासणाचे सूख भोगूंक पावतले आयज फाल्यां जेजू आयज राती कितें जाल्यार हांव जाणू की हांव सर्गीचे राजान सूख भोगूंक म्हाका भिरांत आसची ना तो जर सांगता अरे बाबा टायम येयलो वचपाचो थँक यू जीसस टायम येयलो म्हाका वचपाचो पूण हांव वेच्या आदीं सैतानाक बरो हालोवन धरून ताका ते पिडेच्या आत्म्याक ताणें नश्ट करून हांव येतलो आनी हांव ताका सांगता ताजें नाकूय घोसून घेतलो ताका जाणो म्हज्या जेजून म्हाका बरो केला म्हणून आमकां कसलीच भिरांत ना मरपाची पासून भिरांत ना कित्याक आतां आमचो आत्मो जेजू सारको जाला पवित्र आत्म्या उद्देशी ह्या मनाची नोसोडणी करपाक तो आमकां आदार करता फकत करमाच्या वेळार न्ही सदां काल जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर डिसेंबर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्रायडे सॅटरडे midnight 1 2 3 4 5 6 up to 24 every moment कित्याक तो आमच्या बरोबर हा तो आमचे भितर जियेता Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जेजू कारका जेजू कारका. Praise God. Thank you. आणि भाव भयणीनो जी आमची बाय फातिमा शिकयताली दिनवासनीचे that was the topic ती दिनवासनी कित्याक आमी दिता जो कोण खालतो हा तोच दिनवासनी दिता कित्याक देवान सगळें केलां हो जीव जो आसा ही जी कूड आसा हे जे सांगता ते सगळें ताणेच दिलां म्हणून जेन्ना हांव खालतो रावता हांव दिनवासनी ताका दिता कित्याक सगळो जो इंग्लिशीन ताका कितें म्हणटात क्रेडीट He deserves all the glory, brother. समजा हांवें कितें केलें हांव कितें करता म्हाका जाय कोणें म्हजो फोटो काडलो न्यूजपेपराचेर काडले म्हाका कोणें शाबासकी दिल्ली कोणें म्हाका बरे भाशेन सांगलें कित्याक आमकां जाय क्रेडीट कोणें जाय आमकां कितें जाय अरे कितें काम केलें रे पाट ठाण उडयलें रे फेस लादाय कय उडयली रे सारकी कास्तार उडयली आमकां जाय शाबासकी पूण जेन्ना हांव म्हणटा बापा हांव तुका फारगां वाखाणणी आनी दिनवास सगळो मोहिमा दिता मुझे जिवीतूच दिनवासनीचे कित्याक ताका मोहिमा फावत मुझे कडेन कांयच ना तो म्हजो सर्वंट तो म्हजो देव आनी जो कोण खालतो रावता तो फकत दिनवासनी ताकाच दिता होय की ना आनी जेन्ना कोण आमी दिनवासनी आनी वाखाणणी ताका दिता आमच्या जिवितांत कितें घडटा जें तें दिलां तें आमकां मेळटा आनी आतां आमच्या जिवितांत मल्टिप्लिकेशन हांव नको आमचे भाशेन कितें म्हणटात ताका मल्टिप्लिकेशन हांव केन्ना बाराखाडी वा कितें आमचे भाशेन करूंक ना बट मल्टिप्लिकेशन जाता जेन्ना आमी आमचे जिवीत दिनवासनीचें जाता एक एकले थोडे दिनवासनीचे कितेंय त्रास येवं दिनवासनीचे वाखाणणी दिनवास आर्गां दिवपाचें जिवीत आमी कोत्ता आमच्या जिवितांत सदांच मल्टिप्लिकेशन जाता म्हणटा इतलेंच दिलें म्हाका हांकां इतलें भाटां बेसान म्हाका इतलेंच दिलें त्या मनीस केन्नाच खालती रावना पूण जो म्हणटा इल्लेशें दिलें आनी तो म्हणटा अर्गां तुका जेजू दिनवास तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू आतां तुका जें मेळ्ळें तुवें दिनवास दिली आतां तूं पळय तुवें दिनवास दिलें तुजें काळी दिनवास दिलें तुजें आतां इल्लेशें मेळ्ळें तें आतां चोबरात तिबरात आतां इतलें वाडटा की तुजे हात ल्हान जातात ते धरपाक Amen. Praise the Lord. बरोन वतलें सारकें Amen. Amen. Thank you, Jesus. Amen. We have to cultivate a lifestyle of thanksgiving. आमी ही जी आमची चाल आसा ही जी आमची कितें म्हणटात ती आमचे दिसपट्टें जिवीत जें आसा दिनवासनीचें रावंक जाय
तुम्ही पळयात कोणूय दिनवासनी जे करता तो एकदम खालती मनीस कित्याक तो सदांच आर्गां वाखाणडी देवाक दिता. तो म्हणटा सायबा म्हजे कडेन कितें आहा, हांव प्रिचिंग पासून करता जाल्यार, हांव कोणाक बरें करता जाल्यार हांव करना. जेजू म्हजे भितर आहा, कित्याक तो ना जाल्यार हांव फकत मनशा भाशेन मूग करतलो. तूं म्हाका बरें कर, हांव तुका बरें करता. जेन्ना तो आहा हांव पळयना म्हाका कितें मेळटलें, ताणें म्हाका कितें दिलां तें हांव दितां. हॅलो, Yes, brother. Praise God. Yes, brother. मात म्हजे मनशापणान तुवें म्हाका दिलें हांव तुका दितां. तुवें म्हाका बरें केलें, तुवें म्हाका वायट केलें. यू स्क्रॅच माय बॅक, आय स्क्रॅच युअर बॅक. हें कसलें? हें संवसाराचें. Give and take it is. पण म्हजे बरें खरें म्हजो संबंद म्हज्या देवाशी आहा, खरेपणी म्हजो पवित्र आत्मा. हांव पळयना, हांव सदांच दुसऱ्यांचें बरेंपण पळयता. हांव दुसऱ्यांक पयलो फुडें करता. हांव म्हणटा सायबा तांचें बरें जावपाक हांव वावुरतां. कित्याक तुवें म्हाका इतलो बोल्लाय, जितलो हांव दुसऱ्यांक आदार करून पावता, हांव तांकां बरेंपण करता तें हांव करतलों. म्हाका शाबासकी नाका, हांव फकत तुजो, हांव जावन आसा ती धूड, भायल्यांतली धूड ती. हांव जावन आसा चिकल. जो म्हजे भितर आहा तो व्हरतो. ताका जाय वाखाणणी, ताका जाय मोहिमा, ताका जाय आर्गां, ताका जाय दिनवासनी, ताका फावो ती. आमेन. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Lord. Praise Jesus. बाय फातिमान म्हाका फकत रोमन कॅथलीक विचारलें, हांवें जोडलो शर्मा गेलो, हांव बॉल करता सायड. जेजू Brother, बरें सांगलें. Brother, I think it is Proceed. time up. It's already 9, Proceed. right? What time we finish? Proceed. Is it time up, brother? Or I can go ahead? Go till midnight. आयज मारिया न्हिदपाची नाय. Sister, Jesus. what time is it? This thing ending time. Kitna go, Fatima? Actually, it's time, sister. We want to continue next time. Continue, No, brother. because I think somebody is speaking, sister said, and maybe next time I will do it. No problem. Okay, sister. Praise God. Yeah, Sister Maria, is it fine? Yes, Sister- yes, praise Sister God. We'll do it Fatima. next time. Sister Fatima to continue for next Wednesday. Next Wednesday? Because I think you're supposed to talk. Yeah, Anna, today Bulla, no, you can continue. Okay, Sister तुमचो Maria, is सगळ्यांचो it okay? प्रोग्राम सामको नाश करून डोयलो. म्हाका बोक्सणे दियात. No, brother. No, brother. No, brother, this was very important. Thank you so much. Required. Because Right. I also told her about the Romans. I said, maybe that time because Romans were ruling. I said that because Apostle Paul was under Roman, no, brother. So but I said it's not right. I will confirm with the man of God and then get back to you. This is what I told. ऐकात बरी भाशेन खरेपणी म्हाका सासणाचें सूख भोगूंक जाय जाल्यार म्हाका जाय पवित्र आत्म्याचें डिरेक्शन. पवित्र आत्मो आनी देवाचें उतर जावन आसा एक. जुवाचो 26 वर्ड 60 आनी 3. माय वर्ड इज स्पिरिट, माय वर्ड इज लायफ. जेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आतां कोण म्हजें जिवीत चलयता? जेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता कोण म्हजें जिवीत चलयता? पवित्र. पवित्र पवित्र आत्मा. आत्मा. हांव फकत धर्मा प्रमाणे चलता. हाणें कितें सांगलें, हाका दोती बरोबर घेवन तोप घालून हांवें सगळें बरोबर जाता म्हणलें, अरे लेट्स हॅव पार्टी म्हणून जाता? ना. जायना. पूण आमी सत नको म्हणून आमकां सांगलां, जेजून सांगलां, जेन्ना ताका ताजो वेळ येवपाचो जातलो तेन्ना खूब फाल्स प्रॉफेट येतले, आपणाचेर सांगतले, देवाचें उतर पयस धरतले. द वर्ड विल बी ऑफ नो इफेक्ट. आनी आयज घडटा आमच्या इग्रोज मध्ये. पूण सत सांगपाक कोणाक गाट्स ना, पूण हें चलता. आनी आमी जें केलें इतलीं वर्सां तें आमी करीत आहा. पूण ज्या दिसा म्हाका सत कळोन येता, त्या दिसा म्हाका सत कळोन येता, आतां कोण चलयता म्हजें जिवीत? पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा चलयता. हाणें सांगलें हांवें कितें सांगलें जाल्यार आतां हांवें इतलें आतां नेटान सांगलें म्हणून तुमी इतली इंप्रेस जायनाकात. तुमी देवाचें उतर पळयात. येस. सांगलां तें पूण तुमी चॅक कर. म्हणजे हांव बरो नेटान सांगलां म्हणून मातसो तो ड्रामा केला म्हणून तुमी म्हाका सत मानिनाका. डोंट बिलीव अ मॅन. देवाचें उतर म्हणटा, लेट गॉड्स वर्ड बी ट्रू
and all man a liar. जाणो देवाचे उतर हे सांगता ते, let God's word be true and every man a liar. True. आणि देखून आमकां जाय त्या उतराची सजमण, आमकां जाय पवित्र आत्म्याची गरज, कित्याक पवित्र आत्मा फकत आमकां त्या देवाच्या उतराची सजमणी दिलो. ते उतर आमकां सोंपें करतलो, ते प्रॅक्टिकल करतलो आमच्या दिसपट्या जिवितांत यूज करपाक. वो फोन म्हाका कोणे म्हाका बरो फोन दिलो, एप्पल 15, हांव एप्पल कितें चलता 13 or 14, म्हाका बरो एप्पल फोन दिलो. हांव एंड्रॉइड यूज करता, ताणें म्हाका दिलो जाल्यार हांव चिंता, अरे बाबा हो एप्पल फोन कसो चलता, बसता म्हजे बरोबर, म्हाका बरी सजमण दिता, अशें चलोवंक जाय, तांचे सिस्टम ऑपरेटिंग दुसरें अशें तशें तशें. आतां म्हाका सजमणी मेळ्ळे म्हणून आतां हांव तो उजार करचो ना. Kuttalo. तेच भाशेन म्हाका उतराची सजमणी ना जाल्यार एका कानान आयकोपाचें, बरें टिचींग केलें, आयज बुधवाराचें आमी आयकलें, मातसो थोडो ड्रामा जालो आमचो, मातशें बरें कितें तियात्र मातसो जालो टुवर्ड्स दी एंड. पूण खरेपणी उतराची सजमणी मेळोंक ना जाल्यार कसलोच फायदो ना, कसलोच फायदो ना. देखून आमकां जाय पवित्र आत्म्याची गरज, ती उतराची सजमणी दिवपाक, तें उतर सोंपें करपाक, तें उजार करपाक आमच्या दिसपट्या जिवितांत. एक अगलो थाराव जो आमी घेता ते उतरा प्रमाणे करता आमी. आयले हांव आयकलें, घरा गेले हांव, बायलेक घरकाराक मान दिवंक ना, रेस्पेक्ट दिवंक ना, भुरग्यांक फटाफट केलें, ऑफिसान गेले आमी काम चोड जालें, साहेबाक हात तेन्ना आमी कोत्ता, कसलें जिवीत जियेता. पूण जेन्ना पवित्र आत्मा म्हजे भितर आहा, तो म्हाका शांती दिता, तो म्हाका मोग दिता, तो म्हाका पासियेंस दिता, तो म्हाका हें सगळें कोत्ता. म्हज्या हिसपान जायना हें म्हाका, त्या मनशाच्या संबंधान म्हाका जायना. एक दीस करूंक जाता, 2 दीस करूंक जाता, त्याच्या उपरांत म्हजो फ्यूज उडटा. पूण पवित्र आत्मा आहा जाल्यार, हांव देवाच्या उतरान रिगून आहा जाल्यार पयलो म्हजो संबंद म्हज्या देवाशी घट जाता, आनी त्या संबंदा वरवीं आतां म्हजो मोग म्हज्या पेल्याशी, म्हज्या घरकाराशी, म्हज्या बायलेशी, म्हज्या भुरग्याशी, म्हज्या पाय मायशी, म्हज्या भाव भयणाशी घट जायत येता. तर जेन्ना हो म्हजो संबंद हॉरिझॉन्टल लेवल, भाव भयणां घरकारा बरोबर बायले बरोबर घट ना जाल्यार तुजो संबंद देवाशी एकदम हलको हलको हलको. देखून जाय आमचो संबंद आमच्या देवाशी, ताच्या उतराशी घट जावपाक. तो को जातलो फकत पवित्र आत्म्या उद्देशी. त्या पवित्र आत्मा देवाचो मोग म्हजे भितर, देवाचो मोग उतरयता, तो म्हाका शिकयता, तो म्हाका सोंपें करता. आनी गरज म्हाका त्या उतराची सजमणी. ते म्हाका सजमणी फकत मेळटली प्रेगादा वरवीं न्हय, व्हडल्या प्रिचरा वरवीं न्हय, खंयच्या मिनिस्ट्री वरवीं न्हय, पवित्र आत्म्या वरवीं. फकत पवित्र आत्म्या वरवीं. आनी तो पवित्र आत्मा आमकां एकल्याक दिला देवान, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी दिवं आनी सर्वंडार म्हूण मानना. आमेन. Amen. जेजू कार्का. Praise God. जेजू कार्का. Praise God. Thank you, Jesus. Beautiful, brother. Thank you so much. So I will continue next week. Okay, sister. Please. Yeah. Yes. Okay. God bless you all. Yeah, please. I hope my little teaching has blessed you all. And Yes. He blessed us very, very practical and very personal. Praise God. Please. जेजू कार्का. Jesu Karka. just try to do this. It's a great weapon, especially when we are going through the worst times, because our God is not of evil. He's not the author of evil. To accident ko na, to amka bikari ko na dewa nam grace kele. You know, we are conquerors, royal priesthood. He has called us that we are his righteousness, you know, and he has given us everything. The only little thing what we require is our faith. And we have to believe that it has already been done and he has taken everything on the cross. God bless you all, brothers and sisters. Love you all. Love you too. Praise God. Okay, Sister Janina. Praise God. Yes. Magana pavitra atmiya,
आमी केरीत तुका आर्कां दिता हे शिकोवणे खातीर. ही शिकोवण जावन आसा आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक. दर एक सोत जेन्ना आमच्या जिवितांत पवित्र पुस्तकांतल्यान आमकां उलयता की सोत तुमकां कळटलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. कित्याक सोत जावन आसा देवाचें उतर. जे आमी देवाचें उतर आयकता ते आमी संवसारांतलें आयकून आमी दोन भाशेन जावंक फावो न्हय. पूण जे सोत देवान आमकां सांगलां, हांव सोत वाट आनी जिवीत, ताच्याच उतराचेर आमी बांदूंक आसूंक आनी ताका आमी आमचो सोमीत दोनी आनी सूर सोक्तीवून देव आमचो जिविताचो करूंक आनी ताणेंच दिल्ल्या पवित्र आत्म्याच्या उतरा वरवीं हेच उतर आमी घेवंक आनी आमी सदांच तो आमच्या जिविताचो मास जावन आसा. खरेंच ताचें उतर हेच उतराचेर आमी बांदून आसूंक आनी कोणाच्याच उतराक आमी कान दिवंक न्हय, पूण दिल्ल्या पवित्र आत्म्याच्या उतराचेर आमी आमचो आत्मो दिवन आनी तेच उतरांतल्यान आमी सोत मांडूंक दुनिया आमकां बळ आनी काळजीदारपण तूं दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताचे नांवान. आमेन. Amen.